ದವ್ಯಾಸ ಬದರಿ ವಾಸ ವರದೇಶನೇ ಮಧ್ವರುತ್ಕಮಲ ವಾಸ ವಿಮಲೇಶನೇ कीवचून पळेतना त्या एक घोर घोर भयंकर रूप वैरी कृष्ण अत्यंत सान बालक त्या बालक दानशील कृष्ण चंदकोन घेऊन हस्ताची खेळतसील पळून घेऊन प्रत्येक जनाके आश्चर्यदल्ले तशें असून घेऊन तसल ते एक कृष्णाक देवानाची रक्षण केल्ले म्हणून सांगून घेऊन प्रत्येक जन मना भितर लेखताच की आनी थंय आशिल्ले तसले यमुना तटा वचून घेऊन त्या एक उद्दाक कृष्णाक स्नान करेसिताच की तशीच गोमय गोमूत्र ते प्रत्येक मुखांतर जावन घेवन ते कृष्णाक खंयचे रितीन एक वायट दृश्टी येवचे नज्ज म्हणून सांगून घेवन तज्जे मुखांतर स्नान करेसितके म्हळ्यार आजीक आमी गोमय आनी गोमूत्र आमी सोडला लेक्कार पळोवचें जमकल्यार घरकಡೆ पूत दवरदला मात्र आमी ते उपयोग करतात यारी केदनाकय आमी ते उपयोग करका म्हणून सांगून हज्जी मुखांतर कळत बळया एक गोमय म्हणून सांगिल्लें दसले कितले श्रेष्ठ पवित्र जावन आशिल्ले गोमूत्र म्हणून सांगिल्लें दसले कितले पवित्र जावन आसा ते कृष्णाक गोमय आनी गोमूत्र दुखून घेवन स्नान करेसिल्ले तशीच कृष्णाक दृश्टी काडका म्हणून सांगून घेवन गायचे लागी आपोवन व्हेल्ले गायचे लागी आपोवन व्हरून घेवन गोपुच्छ म्हळ्यार गायचे बाल धुवन घेवन ते समजावन घेवन ताका भ्रमण केल्ले भ्रमण करून घेवन दृश्टी काडले म्हणटना आज एक आमकां गाय पळोवचें मेळचेची उणें गोशालेचें आमकां मेळटा आमकां जाल्यार आमकां अनुकूल जालें तेन्ना आमी गोशाले वचून घेवन अशें पुरो अथवा खंय आमकां गाय मेळटकी ते गायक प्रथम जावन घेवन वंदन करचें ते न्हयता गायची आमी सेवा केल्यार कितली एक आमकां पुण्य मेळटा ताजे जुट्टूची आमगेर आरोग्य कितलें चांग म्हूण सांगून घेवन हें पुरा आमकां प्रवचन आयकतना आमकां कळटा अशी एक गोमया मुखांतर जावन घेवन ते कृष्णाक न्हाणून घेवन त्या वेळार प्रत्येक जनाके आश्चर्य जाल्ले की ही पूतना कोण म्हूण सांगून घेवन अंतू हें गर्ग संहिता अंतू उल्लेख करतात वामनावतार दावच तसले एक संदर्भ अंतू बलिचक्रवर्तीले धूव आशिल्ले तिगेल धूवल नांव कसर म्हूण सांगल्यार रत्नमाला म्हूण सांगून तिका बलिचक्रवर्तील रूप पळोवन घेवन म्हाका समेत असले एक चेडूं दावका म्हूण सांगून घेवन मना भितर दिसले तशीच ते वामनावतार रूपी जावन आशिल्ले ते परमात्मा पळोवन घेवन हांव हे चेरडाक दूद पिवोका म्हूण सांगून घेवन ते रत्नमालेक दिसले त्या वेळार तीन कसने विंगड विलंब करनाशी तीन कसन केल्ले म्हळ्यार तिगेल बापसू लागीं सांगले बापूसू विष्णू भक्त तशें आसतना ताण कसन केल्ले म्हूण सांगल्यार देवा लागीं निवेदन दवरले देवा अशेंच मिगेल धूव म्हणटस म्हूण सांगून तशें आसतना वामनावतार आशिल्लो तसलो तो ब्रह्मचारी ताण कसन म्हणलें म्हूण सांगल्यार हांव तीन सांगिल्ले तसली इच्छा परिपूर्ण करता अत्तने द्वापरांतांत हांव परिपूर्ण करता तशें करून घेवन तूं हे संदर्भाचेर म्हाका कसं निमगू नाका म्हूण सांगून म्हणलें तशी विंगड विंगड कथा भाग आसा हे तरेची हांकां एक सहकारी जावन घेवन आमकां सांगताची म्हणटना ती एक त्या वेळार ते देवान दिल्ले तसले एक वराची निमिती हांगा एक तिगेले आशिल्ले तसले विशस्तन्याश्य पुरो जलरीची तीन दिलेले तसले ती एक दुद्दा निमिती तिका उत्तम जावन आशिल्ले तसले गती मेळटा तशी ती तिका देव अनुग्रह कोंदितके म्हणटना पूतना प्राणहारिणे नमः पूतना जीवितहराय नमः अशें आमी ते केदनाकी देवाले एक अष्टोत्तर सांगतना आमी म्हणटात तसल ते कृष्ण परमात्मो आमकां अनुग्रह करो अशी मिथिलाधिपती जावन आशिल्ले तसले बहुलाश्वराय आनी नारदांगेले संवाद मुखांतर आशिल्लेची हें गर्ग संहिता हंत पुनः बहुलाश्वराय निमगितस हज्ज मुखांतर देवान कसन लील केल्ले कसन कसन तेगेले एक पराक्रम दाखयले ते पूर तुमी प्रत्येक दावन घेवन सांगका म्हूण सांगून घेवन ते नारद लग्गी निमगिले तेन्ना तांणी पुनः अनेक विचार सांगचेक आरंभ करतात कसने म्हूण सांगल्यार एक वेळाक ते चरडाले नक्षत्र आयिल्ले तसले एक संदर्भ के समय एक 3 म्हयने के चरडाक ते चरडा 3 म्हयने जाले तेन्ना प्रत्येक जनांक पुरा घरकಡೆ आपेला के ब्राह्मणांक आपेला थंय आशिल्ले तसले एक व्रजंत आशिल्ले तसले गोपी स्त्रींक आनी प्रत्येक जनाके आपेलाके आपोवन घेवन ते चरडाक त्या दिवसाक चंज जावन आशिल्ले तसले एक वस्त्र इत्यादी परा घाल्लाके तशीच अलंकार म्हूण सांगून घेवन विविध आभरणांनी घाल्लाके तशीच ते कृष्णाक कसन केला म्हूण सांगल्यार चंद्रमाला म्हूण सांगून अत्यंत सुंदर मालके ते माळ दलरीची धारण केल्लाके अशें आशिल्ले तेन्ना प्रत्येक जनाके स्वागत इत्यादी परा केल्ले तशें आसतना स्वागत करून घेवन ते एक घरकड कशें म्हणून सांगल्यार भारी एक संभ्रम के चल्ले चरडाक 5 दिवसाक प्रत्येक जणे आमी एक मास सोडोवचें म्हूण म्हणटात ते आसचे पूर भौशा
तशें आसतना 5 दिवसाक एक ते चेरडाक अलंकार आनी कोण घेवन आसता म्हणून सांगून पुरो जने भारी एक गलिबिली जावन घेवन परा उलयतच उलयता आसतना कसन जाता म्हणून सांगल्यार चेरडू रडतस के थंय रडता आसले जाल्यार शब्द हांगा यशोदेक की कोणाकच आयकना. तशें आसतना कसन जाता म्हळ्यार ते आनीकय चेरडू गट्टी रडतके कोणाकच कळना. अशें आसतना ते चेरडान रडचे संदर्भांतू ते लागींची एक शकट म्हणून गाडीक त्या खंयचे खातीर आशिल्लें म्हणून सांगल्यार हांगा आमी खंयचेय एक वस्तू आनी पुरा वायट जावचें नज्जे म्हणून सांगून उपरीगेर दवरचें म्हणटात वयर दवरचें म्हूण. तशी धंय अथवा लोणिकी अथवा दूद इत्यादी पुरा ते गाडयेर दवरचे ते दवरून घेवन ताजे नंतर दावकार जाल तशी काडचे ते उपयोग करून घेवन पुनः ते काण घेवन संरक्षणे खातीर वयर दवरचे अशी दवरता आशिल्लीच की तें एक शकट म्हणून तशी हाजे भितर एक दैत्य येवन घेवन बसिल की ताका नांव कसं न्ही म्हूण सांगल्यार उत्कज म्हूण सांगून घेवन तो राक्षस तंत येवन घेवन बैसून घेवन ते कोण पेटयल्ले म्हूण सांगल्यार कंसानच पेटयलेले की ते एक चेरडाक तूं पळोवका म्हूण सांगून तशी ते प्रत्येक जन ತಂಗೆಲೇची एक हाजे पाडांत आसता ती ತಂಗೆಲೇची विंगड विंगड विचार उलयत आसा ती. अशें आसतना तें एक शकट पळयतच की पळयतची तो दैत्य पळोवन घेवन होगूर ते चेरडाल वयरी ते बंडीची उमती घालची तशी तो प्रयत्न करतस की कसन प्रयत्न केल्यारीची घालचे दत्ता ना की तान तितले सामग्री दवरला पुनः आनीक बल घालून घेवन तो घालचे वत्तना कृष्णान सना एक तेगेले पाय कितले सान चेरडू पळयात ते चेरडाल सना पाय त्या पाया मुखांतर जावन गट्टी जावन घेवन मारन सोडल की ते शकट म्हणून सांगिल्लें तसले वैरी वचून घेवन उड्डून घेवन चमकला की ते वैर उड्डून घेवन तुग्गु पडला प्रत्येकलेक हें पडलाल तेदनाची गोत्तू कसन की शब्द जाल्ला कसन अशें पुरो म्हूण सांगून घेवन त्या वेळार तांणी प्रत्येक जणे पळयत आसाजी पळयत आसतना ते दवरलेले तसले गाडीची बंडीची प्रत्येक पुड्डी पुड्डी जावन घेवन गेला की तशीच ते गाडी दुखून घेवन एक सान जावन आशिल्लें तसलें रूप देवाक येवन घेवन नमस्कार करून घेवन चमकल की अशें आसतना प्रत्येक जनाक आश्चर्य हांगा शब्द जाला म्हूण सांगून पळयतना गाडी पुड्डी पुड्डी जावन गेला तांतू कसन की एक येवन घेवन नमस्कार घेवन घेवन चमकला कोण अशें पुरो म्हणून सांगून ते अनेक बालकांनी पुरो खेळत सिरीज के तांगेले निमगेले तुमी कसन जावं पळयलें की आतां हांगा शब्द जाले नवे कसन जालें हांगा चेरड आशिल्लें नवे कने ತೊಂದರೆ जाले हांगा म्हूण सांगून घेवन ते बालका लागीं निमगितना ते बालक सांगता की ते चेरडान गट्टी जावन घेवन ते शकटाक मारले तेदना वैर वचून घेवन पळोवन पुड्डी पुड्डी जाल्ला म्हूण सांगून आनी जन आनी पुरा लेखले की हें चेरडू लागीं निमगुच्यो आमी वचून असल ते चेरडू केदना की सत्य सांगताच वे अथवा तांणी तांगेलेच लोकांत आसता आसले तशें आसतना तांणीच खेळ घेवन आसतना असल तांणी पळोवत आसले आमी लेखचेकय साध्य ना तशें करून घेवन हांणी कसन केची फट्टीची तांणी म्हणत आसाची म्हूण सांगून घेवन त्या वेळार म्हणत आसाची तशें आसतना हंकदारीची आश्चर्य जावन घेवन पळयत आसताची हे तिन्नी एक महिन्यात असल ते चेरडू अशी करतलवे म्हूण सांगून घेवन प्रत्येकलेके आश्चर्य जाल्ले की अशें आसतना प्रत्येक जन हें करतना ताजे विशय कसन म्हणटा म्हूण सांगल्यार ते उत्कच म्हूण सांगिल्लें आसले तागेले पूर्व जन्म वृत्तांत सांगता ती तो कोण म्हूण सांगल्यार हिरण्याक्ष म्हूण सांगून घेवन प्रत्येकले आमकां गोतस हिरण्याक्ष आनी हिरण्यकशिपू म्हूण ते हिरण्याक्ष म्हूण सांगिल्लें आसले तागेले एक पूत जावन आशिल्लो तसलोची तो कसन करता म्हूण सांगल्यार एक वेळाक लोमश म्हूण सांगून एकलो मुनी तांगेले आश्रमाक वतगे आश्रम वचून घेवन कसनेच कारण नाशी थंय एक व्हड वृक्ष आसतगे ते वृक्ष वटूच वचून घेवन ते हल्लोवन घेवन कट्ट पुड्डी कोवन घेवन चूर्णी करता चूर्ण कोवन घेवन घाला की वृक्ष अशें आसतना लोमश महर्शीन पळयत आसतना तांकां आश्चर्य की हें कसलें वृक्ष पुड्डी कोवन घाला म्हूण सांग म्हळ्यार ताका लागीं उत्तर ना तशें आसतना तांणी शाप दिताचे की कसं म्हूण सांगल्यार तूं खंयचे रितीन हें वृक्ष म्हूण सांगिल्लें जाल्यार ताजें वृक्ष शरीर म्हूण सांगिल्लें रेंबे कोंब्यांनी पुरा त्या प्रत्येक तूं नाश कोवन घाल्ले कशी की तशी तुका शरीर नाश जावन वचो म्हूण सांगून शाप दिले की तेन्ना ताका कसन जाता म्हूण सांगल्यार म्हाका हांव केलें तसलें चूक जावन अशें पुरो म्हाका अंतू कसनय तुमी एक रक्षण करका तुमी हें शाप दिवं नाकाच म्हाका म्हूण सांगून तांगे लागीं निमगेले तेन्ना तो म्हणटा की हें मुखारी चाक्षुश मनमंतर आसा त्या मनमंतरा पर्यंत हांव दिलें तसलें शाप तुगेलो टू आसता तेन्ना तूं खंयचेची शरीर तूं धारण करचें जायना केवल वायू शरीर तूं धारण करून आसता खंयचे संदर्भांत तूं वैवस्वत मनमंतर येता
त्या संदर्भ ಅಂತೂ एक 7चे एक 28चे कलियुग ಅಂತ कसंदत्ता म्हणून सांगणारी त्या वेळारी त्या युग द्वापर युग अंत्य दावत असेल संदर्भ ಅಂತೂ कृष्ण परमात्म त्या एक अवतार घेऊन घेऊन असता कंची संदर्भ ಅಂತೂ त्या एक कृष्णाले चरण स्पर्श दत्तुका चरण स्पर्शದಲ್ಲಿ तेदनाची तुका मुक्ती मिळत तशी दत्ता दृष्टिकोन घेऊन तुम त्या विचारान चिंती कोर नका म्हणून सांगून तक्का शापय दित्तदी अनुग्रही करताच तशीची तक्का हंगा उत्कच धावून घेऊन तो कंसाले दूत धावून घेऊन हंगा शकट पित्तर बसिलो तसल ते शकटासुराक भंजन कोन घाललेची श्रीकृष्ण परमात्मान अशी कंसू अनेक जनाक पेटतची वत्ता तशी आम्ही केदना काही म्हणतदी तृणीकृत तृणावर्ताय नमः म्हणून सांगून म्हणतात तज्जी एक कथा भागदार सांगतात तंतू प्रबल दावनशील तसल अनेकलो दैत्य कोण म्हणून सांगणारी तृणावर्त म्हणून सांगून घेऊन तो कसन करता म्हणून सांगणारी एक वायूचे सहाय घेऊन घेऊन कृष्णाक मार्का म्हणून सांगून घेऊन काण घेऊन घेतके तज्जे संदर्भ कसने म्हणून सांगणारी कृष्णाक पळोवन घेत सिलके आवस आवस पळून घेतची त्या वेळारी ती कसन दत्ता म्हणून सांगणारी पर्वत सदृश दावनशील तसली एक भार तिगेल पाय्यार असता म्हणके तिका अनुभव जातगे खंयचे एक चरड म्हणून सांगला कितले चड म्हणून सांगल्यारी एक 3 व 4 kg अथवा 5 kg म्हणून धरुया तितले एक वेट असता तसले चरडू तरी हंग कृष्णाक धोन घेऊन ते कृष्णाक खेळेतना अथवा दूध पिवेतन पुरा ती कसन दिसता म्हणून सांगणारी होड कसन की एक पर्वतच मिगेल पाय्यार असता म्हणून सांगून घेऊन त्या वेळार तिका अनुभूती जाता ती कसन करता म्हणून सांगणारी म्हाका भोवशते तशी दिश्ये पुरो म्हणून सांगून घेऊन ते कृष्णाक काण घेऊन नेलारी घाण सोडतगे नेलार घाण घेऊन त्या वेळार कसन करता म्हणून सांगणारी ती तिगेल कामाक म्हणून सांगून घेऊन भायर सोन घेऊन वती यशोदा तशी असताना त्या चेरडू त्या नेलांत होगूर खेळचेक आरंभ केला तेदना कंसान पेटोवन दिलेलं तसले हो तृणावर्तू राखून घेऊन आशिल्लो खंयची संदर्भांतू हें कृष्णाक हांव मारचे म्हणून सांगून घेऊन तशें आसतना तो तृणावर्त वायू रुपारी तेकडे कडेन भोंवता आसतगे त्या वेळारी जोर एक वार येवत तशी करता आनी ते कृष्णाक चरडाक उखोवन घेवन वयर वचून घेवन भायर सरतगे कितले वयर वता म्हणून सांगणारी कितले की योजना वयरी वचून घेवन ते वतसके आईल तसल ते वारेचे एक रभस कशें जाता म्हणून सांगणारी समग्र कडेन धूळी पर उड्डून घेवन एक क्षणाक प्रत्येक कडेन दलरीची अंधकारूची भोरून घेवन गेला अंधकार भोवन घेवन हें येता कसन जालें अंधकारू म्हणून सांगून घेवन प्रत्येक जणी पळयत आसाची पळयत आसतना हांगा मुखारसून पळयतना हांगा चेरडू समेत ना अंगणांत खेळत चेरडा दवरलेले होगूर खेळत आशिल्ले ते चेरडू समेत ना अशें आसतना चेरडू खंय गेल्ले म्हणून सांगून घेवन प्रत्येकले आश्चर्य पळयत आसाची त्या वेळार यशोदे मूर्छिदारीची वत्तगे म्हळ्यार ते चेरडाक 2 पाटी एक रक्षण दल तसल तीन पळयला अपास ते चेरडा कसनी एक ತೊಂದರೆ दल्ली की चेरडा जिवा कसनी अपाय दत्तकी म्हणून सांगून घेवन ते चेरडा वैरी मना वैरी चेरडा वैर व्यामोहदवन घेवन मूर्छी वत्ता पुनः तिका एक स्मृती येवन घेवन तुवें अपास पळयत आसतना चेरडू पुनः दिसतना सुमार कडेन पळयता ती घर पळयताच की शिखरा वयर वताच की खंय वचून पळयल्यार चमेत चेरडू दिसतना अशी ते कसन करता म्हळ्यार पुनः वयर वचून घेवन पुनः पळयत आसतना ते चेरडू ते असुराले खांदेर बैसून घेवन आसगे खांदेर बैसून घेवन ते चेरडाक घेवन तो उडतच वयर आनी हे चेरडाक घेवन तुग येवं का म्हूण सांगून घेवन तो लेगची भितरी ते चेरडान कसन केल्ले म्हळ्यार ताका तृणावर्ताले गळोची गट्टी ओतून धरलिके ओतून दोन घेवन तो सोडी म्हणटास सोड म्हणून सांगल्यार हें चेरडू सोडतना अशें आसतना प्रत्येक जन दलरीची पळयत आसाची तुग जोरारी भायर सोन घेवन दोन पडत आसाची कोणेची धरचे जन कोणे नाची कृष्ण ते चेरडा रुपार तेगेले खांदेर आस कसन करचें म्हूण सांगून पळयत आसतना आनी विंगड कसने वाट ना म्हूण सांगून घेवन केवल दर्शन मात्र पळयच मात्र खाले ते पळयत आसतना आनी मुखारसून ते एक चेरडाल उपाटल घेवचे दायनाशी चेरडान ते धरलेले ते गळेक धरलेले गट्टी धांवन घेवन तो असुर तोग्गू धांवन पडलेलोच तोग्गू पोवन घेवन ते चेरडू तागेले वयर बैसून घेवन सुंदर धांवन घेवन खेळतसके अशें आसतना प्रत्येक जनदारीचे आश्चर्य जातके हें खंयचे निमित्त अशें जाल्लें हें एक तृणाक दलरी अशी दावका तृणावर्त अशी दावका दलरी खंयचे निमित्त जाल्लें म्हूण सांगल्यार तें एक अवसुले जंगेर आशिल्ले तेदना पय्यार आशिल्ले तेदना खंयचे रितीर पर्वताकार जावन आशिल्ले तसले ते एक पर्वतोपम जावन आशिल्ले तसले एक भावन ते चेरडाले वयरी अवसू कायले
त्यांची रीती री तृणावर्तक समेत ते केवळ ताण एक सन चरडू म्हणून सांगून मैर वेलले ताण गळ धरताना तगेली एक म्हणजे एक भार कशी दल्ले म्हणून सांगणारी पर्वत सदृश जावन घेऊन असेल सले भार ते तृणावर्तावेर पोण घेऊन तृणावर्त तुग्गू पोण घेऊन त्या वेळारी पडललसतो तो गेल्ललस अशोसून घेऊन तोद ರೀಚಿ तगेले देह छिद्र जावन घेऊन तगेले प्राणत्यागदल्ले ते लगीच वचून घेऊन गोपिका स्त्री तशीची ते असेल तसले प्रत्येक जणी लग्गी वत्ताचके वचून घेऊन ते चरडाक धरताके दोन घेऊन प्रथम दावन दे यशोदेले म्हणताके तुक तितली एक चरडा पुढचे कळणं दिलं री तुक चरडू कसलेक इतली एक पाप दावन असेल तसले ते चरडाक पुनः ಸ್ವಲ್ಪ दत्त असताना खंचे संदर्भांतू अंधकारदला तेदना चरडा कशी सोडतावे नेला घालताचवे तितली एक तुक जबाबदारी नावे म्हणून सांगून घेऊन प्रत्येक जणे सवतासाचके ती तिगेले विषय म्हणतके हांव ते चरडा कशी सोडणार नाही हांव ते मिगेल चरडाक पाय दवल तेदना अशेश दल्ले म्हणून सांगून घेऊन कसन सांगल्यार समेत कोणेच ते ऐकूचेक तयार नाच तू कसनेची समजायशी दिवत नाका आमकां आम्ही ते चरडा कसन म्हणून पळोवका म्हण आमकां गोत्तस आनी मुखारसून तू पळो नाका म्हण म्हणाल तेन्ना यशोदे म्हणतके धनम देहो ग्रहम सौधो रत्नानि विविधानि च सर्वेषां तु हेयशं वै भूयान मे कुशली शिशुः मक्का प्रत्येक जावकाचीच कसने म्हणून सांगणारी धनम ದುಡ್ಡು ಸಮೇತ ಮುಖ್ಯಚಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜನಕ್ಕೆ ಹೇ त्यावेळार सांगल्यार समेत आत्ताक दरीच आमकां हें एप्लाय जाता पोर जनाके धनम तशी देह आमगेल देह समेत आमी पोषण करपाचीची रक्षण करपाचीची शरीर माध्यम खलु धर्म साधन म्हणून प्रथम आमगेल शरीर रक्षण करका शरीर असल्यार मात्र ना आमी धर्म करचे जावचे शरीर ना म्हणून जाल्यार धर्म करू दत्वे कोणाकाची कोणाक करू जायना तशीची दुड्डू जावका देह जावका ग्रहम आमकां आमगेलेची घर जावका ते घर आम्ही पळोवन घेवका खाली घरच वे घर मात्र नाही आमगेले सौदह ओढ जावन असेल बंगल अशे बरो त्यावेळी जावकाजीची रत्नानी विविधानी च प्रत्येक जनके जावका दल्लेची आमकां भांगर रुप्पे अथवा रत्न वैडोर्य कसने असल्यार समेत आमकां जावका म्हणून आमकां दिसता तसलेच ते आमकां आमगेले मनोभावना तशें आसतना त्या समेत आमकां प्रत्येकलेकी जावका दल्लेची तशी प्रत्येक आमकां आवश्यक जावन असल्यार समेत आमकां म्हाका प्रथम जावन घेवन आवश्यक आसना म्हणून सांगणारी कुशली शिशुः हें शिशु म्हणून सांगिल्लें तसलेची चांग रितीर अशें खंयचेय ತೊಂದರೆ शाश्यस पळया तेंची मिगेल मुख्य म्हणून आमकां दरीच हेंची केदनाके कसलें म्हणून सांगणारी आमी खंयचेय एक कार्य करूं पुरोची हें शिशु विशयान म्हणणी आमगेल ते कार्यांतू आमी आमगेली एक मन दवरकाचीच केदनाके आमगेल मन एक क्षणाक तेकडे कडेन चमकदारी ते कार्य म्हणून सांगिल्लें तसलें विफल जावत तसलें एक साध्यत आसता तशीची हें एक आमकां प्रत्येक जनाके सांगिल्लें तसलें विचार म्हणून आमी मना दवन घेवका अशी ती सांगता शिशु म्हणून सांगिल्लेची म्हाका प्रधान जावन घेवन वच कसलें का म्हणून सांगल्यारी ती म्हणटा म्हाका अनेक जन चल्ले चेडू आसचवे कोणेनाच अशी एकच चेडू चल्ले चेडू तशें आसतना हें चेरडाक कसनेची ತೊಂದರೆ जाली म्हणून दरी म्हाका रक्षण करता आसले कोण तशीच ती म्हणटा हरेरार्चां दानमिष्टं पूर्तं देवालयं शतं करिष्यामि सदा बालो अरिष्टेभ्यो विजयी सदा ती म्हणटा खंयची एक संदर्भांतू हें एक चरडाक असल पूरा अरिष्ट यानाकी अरिष्ट येनी म्हणून दरी असल ತೊಂದರೆ येनी म्हणून दरी हांव 100 इतले विष्णू देवस्थान करता म्हणून म्हणटा ती म्हळ्यार तितली एक त्या चरडावेर तिका व्यामोह ती म्हणटा हांव हरेर अर्चाम ताजे खातीर हांव देवाले पूजन करचेकी तयार आसा दानमिष्टम कितलेचे दान करकावे तितले दान करचेकी हांव तयार जावन घेवन आसा तशें आसतना ते चरडाक प्रथम जावन घेवन रक्षण जावका असल खंयचेची ತೊಂದರೆ जावचे नज्ज चरडाक म्हणून सांगून घेवन म्हणटा एकबालेन मे सौख्यम अंधयष्टिरिव प्रिये ती म्हणटा हें एक चरडान म्हाका मुखांतर म्हाका सौख्य मेळचें कशी म्हणून सांगणारी अंध दोड दिसान तेल आसता ते दोड दिसान तेलाका ताका प्रथम जावन घेवन आधार अशी कोण म्हणून सांगणारी तागेले गॅसील तसले एक बोड्ड म्हणटा एष्टी म्हणून म्हणटा ताका तें प्रथम जावन घेवन ताका आधार अशें वरलेल कोणेय जन आधाराक येवचे पुरोची कोणेय येवन घेवन तागे लागीं सहाय येवचे पुरोची केदनाय ताका येता सांगू जायना तर तागेले ಒಟ್ಟು अशी कोणे केदनाके तागेले आशिल्ले तसले ते एक बोड्ड मात्र कशी की तेंची रितीरी एक चरडू म्हाका आधार आशित आसले तशें करून घेवन हांव हें एक चरडाक घेवन रक्षण जावता तसले जागे खंय व्हरचे की हांव तयार जावन आस म्हूण सांगून घेवन ती म्हणटा तशी त्या वेळार सर्व ब्राह्मण दरीची थंय येवन घेवन भोंवताचे येवन घेवन आयिल्ले तसले तांकां नंदगोपकी यशोदकी प्रत्येक जणी पूजन करताके पूजन करून घेवन ब्राह्मणा लगी सर्व निवेदन करताके अशें दत्तस
अशी पूतननियन्गो नश्य केल्ले तशी तृणावर्तनियन्गो नश्य केल्ले असल ते शकडासोल निमी दशिदल्ले प्रत्येक विचारणी पुरा सांगिल तेन्ना त्यांनी म्हणताच की तुम्ही कसं येच्चण काणकाची ते चरडाक रक्षण करता जबाबदार आमगेले म्हणून सांगून म्हणताची आणि सांगून घेऊन ते चरडाक रक्षी करता ती म्हणून सांगून घेऊन ते चरडालಗೋಸ್ಕರ योग्य दावनसिल दसले यज्ञ तशी कलश पूजन इत्यादी परा कोर घेऊन ते याग इत्यादी परा कोरनु देवल सन्निधानांत प्रथम समर्पण करतागे तशी ते यज्ञ याग कोरून घेऊन तदनंतर तंतू एक रक्षा कवच म्हणून म्हणतात आम्ही केदना काही एक एक स्तोत्र म्हणताना कवच म्हणून असतं तसं ते कवच स्तोत्र इत्यादी परा सांगून घेऊन त्यात ते देव ते चरडाक रक्षण करो म्हणून सांगून म्हणतात तो साक्षात परमात्मोची ते परमात्मकाची ते देव रक्षण करोची म्हणून सांगून घेऊन देवाले सन्निधानांत त्यांनी प्रार्थना बरतदी सा त्याशी म्हणताना तृणावर्तले पूर्व वृत्तांत ಅಂತೂ ಗರ್ಗಸಂಹಿತ ಅಂತೂ म्हणतादी तो कोण म्हणून सांगणारी अत्यंत होड एकलो प्रतापवंत दावनसिल दसलो एकलो रायुके तगल नाव कसने म्हणून सांगणारी सहस्राक्षके पुಳ್ಳಿ जन्म ಅಂತ तसे असताना तो विष्णू भक्त दावनसिलो यज्ञ याग इत्यादी परा करता आसिलो एक दिवसाक नर्मदा नदी तीराक वचून घेवन पावतगे तसल ते रेवा नदी म्हणून म्हणतादಕ್ಕ थंय वचून घेवन पबिल तेदना थंय सौंदर्य भरित दावनसिलसले लता म्हणरी वाल इत्यादी परा आसिलके ते प्रत्येक तगेल ते सौंदर्य पळोवन घेवन भारी संतोष जाल्लिके तो कसन करता म्हणून सांगणारी हजारो बरी स्त्रींकनी पुरा घेवन थंय आनंद अनुभव करता आसिलके थंय येता आसतना आईल तसलेची दूर्वास महर्षी थंय येवन घेवन पावताची हे 1000 तितले जना ಒಟ್ಟು स्त्री ಒಟ್ಟು आसिल तेदना दूर्वास म्हणून आयिल्ले ताका कळलेले ना तशें आसतना ताका नमस्कार करचेके तो विसरतगे म्हणतना दुर्वास म्हणून सांगतानाच आमकां प्रत्येक लेखे कळटा म्हणतना तांकां कोप येता येवन घेवन तांणी म्हणताच की खंयच्या संदर्भांत तूं म्हाका एक नमस्कार करची योग्यता तुका ना की तूं राक्षस जावन घेवन वस म्हणून सांगून घेवन त्या वेळार म्हणतगे तो म्हणतगे हांव गोतनाशी केलें अज्ञानार केलेला हांवें गोतनाशी जावन अशें बरो हांव कसं एक क्षम ना हांवें तुमगे लग्गी म्हणून सांगून निमगेला तेन्ना त्यांनी म्हणताच की मुखारसून तूं राक्षस जावची वय जरी खंयच्या संदर्भांत तूं कृष्णाल तुका स्पर्श जाता ते देवाल स्पर्श जाता ते स्पर्श जाल्यार तेन्ना तुगेले एक सर्व एक हें दूर जावन घेवन तुका मुक्ती जावं तशी दत्ता तशें करून घेवन तूं हे विचारान येच्चन कारणका तुका योग्य जावनशील जाले मुक्ती तो परमात्मो अनुग्रह करून दिता म्हणटाना केदनाकय कशी म्हणून सांगल्यारी आमी एक श्लोका भितरी सांगतात आमकां केदनाकय आमी चोलकदल दसलेची अभिवादनशीलस्य नित्यं रद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशो बलम म्हणून सांगून घेऊ आमी केदनाके हुडग आसतवन घेवका कसलेक म्हणून सांगणारी आमी केदनाके अभिवादन करकाके कोणाक अभिवादन करचे म्हणून सांगणारी देवाक प्रथम जावन अभिवादन नमस्कार करचे तदनंतर कोण मलगड आसता जी ताका अभिवादन आमकां उपनयन दत्तनाची तांकां संध्या वंदन शिकयतना प्रथम तांतू शिकोवचेची अभिवादन करता आसले म्हणटाना अभिवादन तेदना आमी करका अथवा कोणेची मलगड येवचे पुरोची आमी गौरव सूचक जावन घेवन उठोवन डपचेच पळया तांय जाल्यारीची अभिवादन म्हणून दत्ता तसल ते पूर आमी मलगडे लग्गी गौरवपूर्वक जावन घेवन अशें तशें नित्यं वृद्धोपसेविनः वृद्धांक आमी तांगेल सेव करका वृद्ध म्हळ्यार प्रत्येकले एक गोतस एक ज्ञानवृद्ध आनी वयोवृद्ध म्हणून सांगून वयोवृद्ध म्हणून सांगणारी तांगेले वयस्स मुखांतर जावन घेवन तांगेले वृद्धाप्यस म्हणून तेंची ज्ञानवृद्ध म्हणून सांगणारी तांकां वयस्स जावका म्हणना सानपरायश्य बरो तांगेले ज्ञानस्वे तांणी ज्ञानवृद्ध म्हणून सांगून घेतात तशें आसतना तांकां तांगेले आमी सेव आमी करका म्हणटाना केदनाकय अभिवादन करका तशीची वृद्धांगेल सेव करका केल्ली मात्र कसन मेळटा म्हणून सांगल्यारी चत्वारि तस्य वर्धन्ते 4 आमगे लग्गी वृद्धी दत्तगे कसने म्हणून सांगल्यारी आयुः आमगेलें आयुष्य देव परिपूर्ण जावन अनुग्रह करतगे तशी विद्या चांग जावन आशिल्ली सद्विद्या आमी केदनाकय आसता विद्या म्हणून सांगल्यारी कोणाकची तांगेले मोर्ची पसून शिकचे म्हणून म्हणटा आमी म्हळ्यार खंयचेय एक आमी एक डिग्री घेवचे पुरोची ते डिग्री घेतल्यारी त्या संदर्भात कसन शिकलीची ताची डिग्री मात्र ते जरी तदनंतर जरी शिकचे आनीक आमकां एक आमगेले भितर आमकां ज्ञान भंडार संग्रह करता आसतना एक जबाबदार आमगेले भितर आसता म्हणटना आमी केदनाकय एक सान चरड अशें पुरो चरडा लागीं शिकचेके आसता अथवा व्हड कोणे उन्नत स्थानार अशें पुरो तांगेले शिकचे आसता म्हणटना जो व्यक्ती अशें पुरो तांगेले आमी शिकता पळया ते आमगे लागीं केदनाकय ते विद्या म्हणून सांगून घेता तसले ते विद्या आमगे लागीं वृद्धी जाता यशः आमी खंयचेय कार्य केल्यार समेत ते कार्य सक्सेस जावका यशस्वी मेळका तांतू
ಯಶಸ್ಸು ಮೆಲ್ಚಿ ಕಂಚರಿ ತೀರಿ ಮುಣಸಂಗರಿ ಅಮ್ಮಿ ಅಸಲ್ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲರ ಮಾತ್ರ ಕೆದ್ನಾಕೈ ಅಮ್ಮಿ ವಿನೀತದವನಿಗೆ ನಸೊನ್ಗೆವನು ಅಭಿವಾದನ ಕೊರ್ಚೆಶೆ ಬರೋ ಅಥವಾ ವೃದ್ಧಾಂಗೆಲ್ ಸೇವ್ ಕೊರ್ಚೆಶೆ ಬರೋ ಮಣ್ತನ ಯಶಃ ಬಲಂ ಅಮ್ಗೆಲಗಿ ಯೋಗ್ಯದಾವನ ಸಿಲ್ಸಲೆ ಬಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದತ್ತ ಮುಣಸಂಗುನ್ ಮಣ್ತನ ಇತ್ಲಿ ಏಕ ಮೆಲ್ತಸಲೆ ಅಮ್ಮಿ ಕೆದ್ನಾಕೈ ಚುಕ್ಕೋಚನಜ್ಜ ಕೆದ್ನಾಮಿತೆ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಜೀವನ ಬಿತ್ತರ ಧಾರಣ ಕೊನ್ಗೆವ್ಕ ತಂತುಯ್ ಅತ್ತಾಚ್ ಕಾಲಮಾನ ಅಂತೂ ಅಮ್ಮಿ ಕೊರ್ಕದಲ್ಲ ಲೇಚಿ ಕೊನೇಚಿ ಮಲಗಡೆ ಉಚ್ಚೆ ಬುರೋಚಿ ಐಲ್ ತೆದ್ನ ಕಿಂಚೇ ಹಂಗ ಜಾಗನಾಶ್ಯ ಬರೋ ಅಮ್ಮಿ ಊಟೋನ್ ಡಬ್ಬ ಒನ್ಗೆ ಒಂದು ತನಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟೋನ್ ಡಬ್ಲರಿ ಬರೋ ನಕ ನಕ ತುಮಿ ಬೈಸಾ ಮುಣ್ ತನ್ನಿ ಸಂಚೆ ಬುರೋಚ್ ಮಣ್ತನ್ ತನ್ನಿ ದಶಿ ಸಂಗ್ಲರ ಸಮೇತ ತೆ ಅಮ್ಮಿ ತಂಕದಿಲ್ಲೆ ಗೌರವ ಮುಣು ಕಸಲೇಕ ಮಣರಿ ಅಮ್ಮಿ ಭಾಗವತ ಕೇಕ್ ಪಡಿ ವಚ್ಕದತ್ತ ತೇ ಕಸನೆ ಮುಣು ಸನರಿ ದಕ್ಷಾಧ್ವರ ಪ್ರಸಂಗೆತ್ತನ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿನ ಇಲ್ತೆದ್ನ ಹಂಗ ಈಶ್ವರು ತಗಲೆ ಜಾಮೈ ರಬ್ಬನ ಮುಣಸಂಗುನು ತದ್ನಂತರ ತಾಣೆ ದ್ವೇಷದವನ್ಗೆನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೆಲ್ಲಲೆ ಮಣ್ತಾನೆ ಲೆಕ್ಕ ವಸ್ತುತಃ ತಾಣೆ ಕಂಚಿಕತೀರಿ ಮುಣಸಂಗುನು ಮಣ್ತ ಕೆದ್ನಾಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಚಿ ಕೊಣಕ ಮುಣಸಂಗರಿ ಗುಹಾತಿಶಯೇ ನತ್ತು ದೇಹಮಾನ್ಯನೇ ಮುಣಸಂಗುನು ಮಣ್ತ ಆಮೇಲೆ ಕೊಣಕಾಚಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಚಿನಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತೆರೆ ಸೇರಿಸಲು ಶಕ್ತಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಚೆ ಮುಣಸಂಗುನು ತಶ್ಯಸ್ತನ ತಾಣೆ ತಗಲ ಬಿತ್ತೆರೆ ಅಹಂಕಾರ ಸೇರಿದೆ ಕೊನ್ಗೆವನು ತಗಲ ಬಶಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ವಾಸಿಲ್ದೆ ಕೊನ್ಗೆನು ಬಯಸುವ ಊಟನ್ ರಬ್ಬನಿ ಸೊಳ್ಳರಿ ತನ್ನ ಕಂಚೇ ರೀತಿರಿ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿಕ ತಾಣೆ ಅವಮಾನಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೇ ಮುಣಸಂಗುನ್ ಮಗಿರ್ ಮಣ್ತಾನ ಅಮ್ಮಿ ತಸಲ್ತೆ ಏಕ ವೃತ್ತ ಅಂತ ನಿಪುರ ಆಯ್ಕೊಂಡ್ಯವನು ಅಮ್ಮಿ ಅಮ್ಗೆಲ್ ಜೀವನ ಬಿತ್ತರಿ ಚಾಂಗ್ರಿತಿರ್ ಚೊಲ್ಚೇಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೊರ್ಕ ತಚ್ಕದ ರೀಚಿ ಪುರಾಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಪುರ ಐಕಯತಿ ಮುಣಸಂಗುನ್ಗೆವನು ಮುಂಚೆ ಅಶಿ ತಗೆಲ್ತೆ ಏಕ ವಿಶೇಷದವನ್ಗೆ ಒಂದು ತಾಣೆ ತೆ ಬೆಳರಿ ತೆ ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಿ ವಂದನ ಕರ್ನಿ ತಷ್ಟೆಕೊಂಡ್ಯವನು ತಕ್ಕ ರಾಕ್ಷಸದಾವೋ ಮುಣಸಂಗುನ್ಗೆ ತಾನು ಶಾಬ್ದಿಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಚೇರಿ ಹಂಗ ತೃಣಾವರ್ತದವನ್ಗೆ ಅನಸೊನ್ಗೆವನು ಕೃಷ್ಣಾಲೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಮುಖಾಂತರದವನ್ಗೆವನು ತಕ್ಕ ಮೋಕ್ಷ ಮೆಳ್ತಶಿದಲ್ಲೇ ಮುಣಸಂಗುನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಶ್ಯಸ್ತನ ತ್ಯಾ ಬೆಳಾರಿ ಏಕ್ ದಿವಸಾಚೆ ವೃತ್ತ ಅಂದಿತ್ತ ಕಸನೆ ಮುಣಸನರಿ ಕೃಷ್ಣು ತಗಲ್ ರೂಪಾಚಿ ಅತಿ ಸುಂದರ ಶ್ಯಾಮವರ್ಣ ಮಣ್ತದಿ ನೀಲ ಮೇಘಶ್ಯಾಮ ಮುಣಸಂಗುನ್ ಮಣ್ತದಿ ತಸಲ್ತೆ ಏಕ ಅತ್ಯಂತ ಮಂದಹಾಸ ಸೆಲ್ ತಸಲ್ತೆ ಏಕ ರೂಪ ತ್ಯಾಬಳಾರಿ ಮಣತ ಸಚಿ ವರ್ಣನ ಕರ್ತದಿ ಕಸನೆ ಮುಣಸಂಗರಿ ಪ್ರೇಂಕೇ ಹರಿಂ ಕನಕ ರತ್ನಮಯೇ ಶಯಾನಂ ತೆ ಚರಡು ಕಶಿ ನಿದ್ವನಸ್ಸ ಮುಣಸಂಗರಿ ರತ್ನ ಖಚಿತದಾವನ ಸಿಲ್ದಸಲೆ ಏಕ ಪಳ್ಳೆ ಲಗ್ಗಿ ತೈ ಚೆರಡು ನಿದ್ವನ್ಗೆ ವನಸ್ಕೆ ತೇ ಸಿಂಹಾಸನ ವೈರಿ ನಿದ್ದರ ಮಣ್ಕೇತಿ ಚೆರಡು ಆಭಾಸದತ್ತ ತಶೀಜಿ ಶ್ಯಾಮಂ ಶಿಶುಂ ಜನಮೋಹನ ಮಂದಹಾಸ್ಯಂ ತಸಲ್ತೆ ಏಕ ದೇವಲೆ ಏಕ ರೂಪ ಕಶಿರಿಸ ಮುಣಸನರಿ ಶ್ಯಾಮಂ ಅತ್ಯಂತ ನೀಲ ಮೇಘಶ್ಯಾಮ ವರ್ಣದವನಿಗೆ ವನಸ್ತಗೆಲೆ ತಶಿ ಜನ ಮನೋಹನ ಮಂದಹಾಸಂ ತಶಿ ಜನ ಅಂಕ ಮೋಹನ ತಗಲ್ ರೂಪ ಪಡೆಯಲು ಮಾತ್ರ ಆಕರ್ಷಿದತ್ತಾಗೆ ತಸಲ್ತೆ ರೂಪ ಸುನ್ಯೋನು ಮಂದಹಾಸ್ ತಗಲ್ ಬಿತ್ತೆ ರಸಗೈ ತಶಿ ದೃಷ್ಟ್ಯಾರ್ತಿಹಾರಿ ಮಣಿ ಬಿಂದುಧರಂ ಯಶೋದ ತಸಲ್ತೆ ಏಕ ತೆ ಯಶೋದ ಕಸನ್ಕರ್ತಾ ಮುಣಸಂಗರಿ ತೆ ಚರಡಾಕ ಅಸಲ್ತೆ ರೂಪ ಪೊಳೋನ್ಗೆವನು ಕಂಚೇ ರೀತಿರಿ ದೃಷ್ಟಿ ಪೊಡೋನಜ್ಜ ಮುಣಸಂಗುನ್ಗೆವನು ಇಂಗಳೇನ ಏಕ ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ರೀಚಿ ಕರ್ತಗೆ ಆಜಿಗ್ದಲ ರೀಚಿ ಕಂಚೇ ಚರಡ ಶೆಪೋರು ತೆ ಚರಡಾಕ ಕೆದ್ನಾಕೈ ಏಕ ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ದೃಷ್ಟಿಗೋಸ್ಕರಚಿ ಏಕ ಕಜ್ಜಳ್ಳ ಔಚಿಗಿ ಅಥವಾ ಕಸನೆ ಏಕತೆ ಬೊಟ್ಟು ಗಲ್ಚಿಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕರ್ತಾ ಬಳೆಯ ಮಂತನ ತೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ ಕೈ ಪುರಾಣದ ಕರಮ್ಮಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ದ ಸಲೆ ತೀ ತೆ ಚರಡ ಕಂಚೇ ರೀತಿರಿ ಏಕ ದೃಷ್ಟಿ ಪೊಡೋನಜ್ಜ ಮುಣಸಂಗುನ್ಗೆವನು ಯಶೋದ ತೆ ಹಾಕ ಗಲ್ತಸ್ಕಿ ಬಿಂದು ಗಲ್ತಸ್ಕಿ ಸ್ವಾಂಕೇ ಚಕಾರದರ ಗಜ್ಜಲ ಪದ್ಮನೇತ್ರಂ ದೊಳೆಗ್ದಲ ರೀಚಿ ಪದ್ಮತುಲ್ಯದಾವನ ಸಿಲ್ದ ಸಲ್ತೆ ದೊಳೆಕ ಕಜ್ಜಳಗಾನ್ಗೆವನು ತೆ ಚರಡಾಕ ಅಲಂಕಾರ ಕರ್ತಸ್ಕಿ ತೆ ಚರಡು ಕಂಚಿ ರೀತಿರಿ ಏಕ್ತೆ ಏಕ ತಗಲೆ ಲೀಲ ಧಕೆತಸ ಮುಣಸಂಗರಿ ಅಮ್ಮಿ ಕೆದ್ನಾಕೈ ತೆ ಚರಡಲೆ ರೂಪ ಅಮ್ಮಿ ಕೆದ್ನಾಯಿ ಮಣ್ತದಿ ವಟಪತ್ರ ಶಾಯಿದಾವನ ಸಿಲ್ಸಲ್ ರೂಪ ಕಶಿ ಮುಣಸಂಗರಿ ತೆ ಚರಡಾನ ತಗಲ್ ಪಯ್ಯ ಬೋಟಚಿ ತೊಂಡಗಾನ್ಗೆತ್ಲೆ ಮುಣಸಂಗುನ್ ತ್ಯಾ ರೀತಿ ರೀಚಿ ಕರಾರವಿಂದೇನ ಪದಾರವಿಂದಂ ನಮ್ಮಿ ಕಂಚಿ ರೀತಿರಿ ಮಣ್ತದಿ ತ್ಯಾ ರೀತಿರಿ ತೆ ಏಕ ಚರಡು ಕೆದ್ನಾಕೈ ಭಾರೀ ಸಂತೋಷದವನ್ಗೆವನು ತೆ ಚರಡು ಪಯ್ಯ ಬೋಟ ಕಾಣ್ಗೆವನು ತೊಂಡಗಾನ್ಗೆ ತಸ್ಕೈ ತಸಲ್ತೆ ಆಸುನ್ಗೆವನು ते चरडाले रूप पडोचकते रीची प्रत्येक जन येत सचके एक दिवसाक ते चरडान दूधनी पूरा पिऊन दल्लाके ते पिऊन दावन घेवन यशोदेन कसन केल्ले म्हण सांगल्यारी दूधनी पूरा पिऊन दल्ला म्हणतना ಸ್ವಲ್ಪ वेळ पय्यारी आसो म्हण सांगून घेवन नितकरोसून घेतलाके ते चरडाक जोर नीदेवचे कारामदलिके नीदेत्तन जंबा येत्तनवे ते जंबा येत्त असताना यशोदा पडयत असताना कसन पडयत अस म्हण सांगल्यारी ते चरडाले तोंडा भित्तेरी ब्रह्मांड पडयतस्के सर्व देवादि देवतनी पर पडयतस्के इति तशीच कोण पूरा पडयत असताना तिक्क समेत ताजी भित्तर पडयतस्के एक ते चरडाले तोंडा भित्तेरी एक रूप पडेल केदना म्हण सांगले ब्रह्मांड पडेल म्हण सांगल्यारी चरडान मत्ती केलल तेदना तोंड पळोका म्हण सांगिल तेदना ते रूप पडेल तसले आमकां ते विशेष दावनगे आमकां उडगास आसता
तरी हंतु एक केवल जंबाय तेदना ते जंबाय मुखांतर दावनगेवनु ते सर्व रूपनी पुरा पडेलके ती आश्चर्यदलिके हांव कसन पळयतस म्हाका कसन स्वपन पळयतस की म्हण सांगून उपास दोळगश्टून घेवन पळयत आसतना उपास तेंचे रूप तिका पळयत आसत ब्रह्मांड पळयत आसती पळोवन घेवन पुनः उपास पळयत आसतना ते चेडू चंद कोन घेवन हसतस तिक्क दिसता की हें कसन अशें पुरो म्हूण सांगून घेवन पळयत आसतना ते देवालेची मोह लीला म्हूण सांगून म्हणटात देव खंयचे रितीन म्हूण सांगल्यार तागेलें तें एक रूप ताणें दाखयलें जलरीची ते मात्र वात्सल्य उण जावचें नज्ज ते अवसूल एक मोग केदना की उण जावचें नज्ज म्हूण सांगून घेवन पुनः तो शिशु रुपार आसून घेवन तेंचे रितीर तो पुनः बालक म्हणके आसून घेवन तागेलें रूप दाखोवचें आरंभ केल्ले की अशें आसतना पुनः ते बहुलाश्वनी नारदांगेले संवाद मुखांतर पुनः म्हणटाची कसने म्हूण सांगल्यार इंद्रादी देवतेनी पुरा तांकां आश्चर्य दत्तके ह्या एक यशोदा आनी घर कडेन एक कृष्णाल तसले एक चेडू खंयचे रितीर आयले तशेंच आसतना हांगा समेत बहुलाश्वरायाक मना भितर दिसले की हें एक नंदगोपाल घरकडेची कृष्णान येवचें कारण कसने म्हूण सांगून घेवन ताका एक मना भितर प्रश्न येयलो की प्रश्न येवन घेवन तो निमगीत काही नारदांगे लगेची तशें आसतना नारद सांगचेक आरंभ करताजी कसने म्हूण सांगल्यार अष्टवसू म्हूण सांगून घेवन प्रसिद्ध आसता ती तंतू अत्यंत एक प्रसिद्ध दावनशील दसले मुख्य दावनशील दसले वसू कोण म्हळ्यार द्रोण म्हूण सांगून घेवन तसल ते द्रोण नामक वसू तांगेले बायल कोण म्हूण सांगल्यार धरा म्हूण सांगून घेवन तांकां संतती नाशिल की जरी तांणी विष्णू भक्त इत्यादी पर दावन घेवन आशिल्लीची तांगेले मुख्य दावनशील कार्य कसने म्हूण सांगल्यार देवतेंगेले राज्यानी पुरा तांणी पळोवन घेतले आशिल्लीच की अशें आसतना तांणी एक पटी कसन करता ती म्हूण सांगल्यार तांकां दोग जाणांकी पुत्र संतती जावका म्हूण सांगून घेवन मना भितर एक इच्छा येतगे तसल ते एक अभिलाषे मुखांतर मंदराचलाक मंदर पर्वताक वचून घेवन थंय तपस्स करचेक आरंभ करताच की 1-2 वर्ष तपस्स न्हय की 10 कोटी वर्ष तपस्सु तांणी आचरण केलेलें की तसल ते 10 कोटी वर्ष तपस्स आचरण करून घेवन त्या वेळार ब्रह्मदेव येवन घेवन प्रसन्न जावन घेवन तांगेले निमगिताच की तुमकां कसन जावका म्हूण तपस्स केलेले कसने तुमकां वर निमगूच आसता निमगे येती म्हूण सांगून घेवन निमगेले तेन्ना तांणी ते वल्मीक दुखून घेवन म्हळ्यार हुत्त येवन आसता आमी पयलींच आयकलीच तसल ते हुत्त दुखून घेवन भायर येता ती येवन घेवन ब्रह्मा लागीं निमगून सोडताच की आमकां कसने म्हूण सांगल्यार विंगड खंयचेची आमकां इच्छा ना आमकां एकच कसने म्हूण सांगल्यार साक्षात परमात्मोची कृष्णोची आमकां पूत दावन घेवन मेळका म्हूण सांगून घेवन तांगे लागीं निमगून घेतले की तशी ब्रह्मा लागीं निमगीताच की केन्नाकय आमकां तें एक कृष्णा वयरी चांग जावन आशिल्ले तसले भक्ती जावका अचल जावन आशिल्ली भक्ती जावका केन्नाकय अचल जावन आशिल्ले तसले एक विश्वास जावका आमकां केन्नाकय आमकां तागेले वयरी चांग प्रीती केन्नाकय आसका प्रीती केन्नाकय उणी जावचें नज्ज तसली एक वर तुमी अनुग्रह कराची म्हूण सांगून घेवन निमगेराल तेन्ना ब्रह्मदेव सांगतकय हें दुर्लभ जावन अशें पुरो जर तुमी खंयचे रितीन निमगेला ते अनुग्रह दत्तले म्हूण सांगून घेवन तांणी सांगताजी तेंची तांणी मुखार सुनो द्रोण ते नामक वसू हांगा नंदगोप दावन घेवन येताच की तशीची हांगा यशोदा म्हूण सांगिल्ली तसले ती धरा देवीची हांगा यशोदा दावन घेवन येतगे तशी तांगेले घर कडेन साक्षात श्री कृष्ण परमात्मूच येवन घेवन पावता खंयची गती म्हूण सांगल्यार तांगेले एक मुखांतर दावन घेवन ते चरडाल जन्म दायनाशे अशें पुरो जरी ब्रह्मान कसन की एक वर दिल तसल वर केन्नाकय मिथ्य जावचें नज फट्टी जावचें नज तशके तरेची तांणी दिल तसल वर सत्य जावका म्हूण सांगून घेवन कृष्णानच प्रेरणा दिवन घेवन हांगा नंदगोपाल घर कडेन तो येवन घेवन पावता म्हणटना तसल ते एक कसन एक प्रीती कृष्णाक आसता पळया म्हणटना कृष्णाक तागेले पुत्तरा वयरदारीची प्रीती आसता म्हणटना ब्रह्मदेवाला मुखांतर दिल तसल वर फट्टी जावचें नज म्हूण सांगिल्लें प्रथम उद्देश तसल ते आसून घेवन कृष्ण तांगेले घर कडेन येवन घेवन पावता तेंचे आमकां एक उत्तर मेळटा पळया मुख्य दावन घेवन ते एक आमी भागवत आयकत आसतना भागवतांतू आमी ते कृष्णाला प्रादुर्भावದ ನಂತರ वसुदेवाक नंदगोपाल घर कडेन व्हरून खंयची कचेरी दवरू सांगले ते कृष्णाक म्हूण सांगून घेवन मना भितर प्रश्न येता कृष्णाक असने भंय आशिल्वे कृष्ण हांगा कंस येवन घेवन कृष्णाक मारता म्हूण सांगून घेवन ते भंय आशिल्वे ते भंय आनी परत खंयचेच न्हय हे एक वरा निमित्त हांगा हाण घेवन सोडले म्हूण सांगून घेवन ते आमगेले एक संशयाक एक उत्तर हांगा आमकां गर्ग संहिते भितर रिची मेळटा अशें आसतना तसल ते एक
ತಂಗೆಲೆ ಏಕ ಪುಣ್ಯಾಚೆ ಸಂಚಯಾನ ಕರ್ತನ ತನ್ನಿ ಕೆಲದ ಸಲೆ ಏಕ ಪುಣ್ಯಾಚೆ ತಪಸ್ಸಾಚೆ ಪ್ರಭಾವಾನ ಕರ್ತನ ತಂಗೆಲ ಗರ್ಕಡೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೋಚಿ ತೇ ಮಥುರಾದುಕೊನ್ಯೋನು ಬ್ರಜ ಕಿಯೋನ್ಯೋನು ಪೌತಗೆ ತಶಿ ಸುಧಾಖಂಡಾತ್ ಪರಂ ಇಷ್ಟಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚರಿತಂ ಶುಭಂ ನಾರದ ಸಂತದಿ ಏಕ ಅಮೃತ ಮುಣ್ ಸಂಗಿಲ್ದ ಸಲೆ ಪಿಲ್ಲರಿ ಕಿತ್ಲೇಕ ಆನಂದದತ್ತ ಕಜ್ಬಶಿ ಹೋಡ ಆನಂದ ಕಸನೆ ಮುಣಸಂಗರಿ te ಕೃಷ್ಣಾಲೆ ಕಥಾಭಾಗ ಅಂಕ ಐಕತನ ಕಳ್ತಾ ಮುಣಸಂಗುನ್ಯವನು ಅಜಿಮುಖಾಂತರ ಕಳ್ತದಿ ಯಶಸ್ತನ್ನತೋ ರಾಯು ಪುನಃ ನಾರದಲಗಿ ನಿಮ್ಗಿತ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಚಾರಣಿ ಪರ ತುಮಿ ಸಂಗಲೆ ಕೃಷ್ಣಾನಿ ಬಲರಾಮಾಲೆ ಅನಿಪುರ ಒಟೂದಾವನ್ಗನ್ ಕಸನೆ ಏಕ ಲೀಲನಿಪುರ ಆಸಕಿ ತನ್ನಿ ಕಂಚರೀತಿರ್ತೆ ಏಕ ಲೀಲನಿಪುರ ದಕೆಲೆ ಮುಣಸಂಗುನ್ಯವನು ತೇ ಬೇಳಾರ ನಿಮ್ಗಿರಲ್ ತೆದ್ನ ಪುನಃ te ಏಕ ಕೃಷ್ಣಾಲೆ ವರ್ಣನ ಕುರ್ಚೇಕ ಆರಂಭ ಕರ್ತದಿ ಏಕ್ಪಡಿ ಕಸಂದತ್ತ ಮಳರಿ ಗರ್ಗಾಚಾರ್ಯ ತಂಗೆಲೆ ಶಿಷ್ಯಾಂಕನಿಪುರ घेऊन ತೈ ವಸುದೇವಾಲೆ ಮುಖಾಂತರದವನ್ಗೆವನು ಪ್ರೇಷಣಕೋನ್ಗೆವನು ವಸುದೇವ ಸಂಗುನಸ್ತದಂಕ ತುಮಿ ತೈವ ನಂದಗೋಪಾಲ ಗರ್ಕಡ ಬಚ್ಕ ಮುಣ ಸಂಗುನು ತಶಿ ಶಿಷ್ಯಾಂಕನಿ घेऊन ನಂದಗೋಪಾಲೆ ಗರ್ಕಡಿ ಅವನ್ಗೆವನು ಪೌತಗೆ ತೈಲ್ ತೆದ್ನ ನಂದಗೋಪಾಕ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದತ್ತ 5 ದಿವಸ ಕಸರಿ ಏಕ ಗರ್ಗಾಚಾರ್ಯ ಅಮ್ಗೆಲ್ ಗರ್ಕಡಿ ಅವನ್ಗೆವನು ಪೌಲಿತ್ ನಮೆ ಮುಣ ಸಂಗುನ್ घेऊन ತಂಕ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ತ ಪಾಯಿದುತ್ತ ತಂಗ ಕಸನ ಉಪಚಾರ ದಿವಗಾಗಿ ಸರ್ವ ದಿವನ್ಗೆವನು ತಂಗೆ ಲಗ್ಗಿ ನಿಮ್ಗೊನಗೆತ್ತಗೆ ಎಕ್ಕಾಚಿ ತುಮ್ಮಿ 5 ದಿವಸ ಐಲ್ತ ಸಲೆ ಮಕ್ ಸಂತೋಷದಲ್ಲೇ ತುಮ್ಮಿ ಐಲ್ತ ಸಲೆ ಏಕ ಹೋಡ ಕಾರ್ಯದ ಔಚಸ್ಸ ಕಸನೆ ಮುಣು ಸಂಗರಿ ಮತ್ಪುತ್ರನಾಮ ಕರ್ಣಂ ಕುರು ದ್ವಿಜ ಮಹಾಮುನೆ ಪುಣ್ಯೇರ್ತೀರ್ಥೇಶ್ಚ ದುಷ್ಪ್ರಾಪಂ ಭವದಾಗಮನಂ ಪ್ರಭೋ ಕೆದ್ನಾಕೈಕಶಿ ಮುಣು ಸಂಗರಿ ತುಂಗೆಲ ಆಗಮನ ಮುಣು ಸಂಗೆಲೇಚಿ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಲಭದಾವನಸ್ಸ म्हणतात तुम्ही येताची म्हणून सांगून घ्या मी राखून बसल्यावर समेत तुम्ही केदना काही मेळनाच अशें आसतना आज तुम्ही जावन घ्या नमगेल घरकडे येयली म्हणतना मिगेल एक चरडाक नामकरण तुम्ही कोरका म्हणून सांगून घेवन ತಂಗೆ ಲಗಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು घेतलेगे तशें आसतना गर्गाचार्य म्हणटाच की जायत नामकरण इत्यादी परा कोरया तशी तांणी कसन करता म्हणून सांगल्यारी हंग जन पूर ಒಟ್ಟು ಸಜ್ ಒಟ್ಟು ದಾವನಶೀಲ ಕಡೆ ನೋಚೂನ್ घेवन ಕೋಲಾಹಲ ಮಧ್ಯ ಅಂತ ನಾಮಕರಣ ಕೊರ್ಚಿ ನಕ್ಕ ಹಂಗೆಲ್ಲ ವಿಚಾರನ ಚಿಂತನ ಕೊರಕ ಸ್ವಲ್ಪ ತಷ್ಟಕೊಂಡ್ घेवन आम्ही ಒಟೂದಾವನ್ घेवन ನಂದಗೋಪ ಯಶೋದ ಕೃಷ್ಣ आणि ಬಲರಾಮ ते शिशुंक घेवन थंय हट्टेक भाडसोन घेवन वत्ताचके थंय गोशालेला घेवचून घेवन पावलेची थंय वचून घेवन तांणी कसन करता म्हणून सांगणारी संपूज्य गणनाथादीन गणपती पूजकी प्रत्येकाने परा कोण सोडताचके तशी कोण घेवन ग्रहान संशोध्य यत्नतः सर्व नवग्रहांಗೆಲನಿ ಪುರ ಚಲನವಲನ ಕಂಚಿ ರೀತಿ ರಸಿಲೆ ತಂಗೆಲ್ತೆ ಏಕ ಜನ್ಮಾವಳರ ಕಂಚಿ ರೀತಿ ರಸಿಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕನಿ ಪುರ ತನ್ನಿ ಪಡೆದಾಚಕೆ ಪೊಡೋನ್ घेवन ते ನಂದಲಗಿ ಪ್ರಸನ್ನದಾವನ್ घेवन तन्नी उल्लोचेक आरंभ करताजी प्रथम दावनगन तन्नी म्हणताच की हे रोहिणी पुत्राक प्रथम दावनगन आम्ही नामकरण करताती म्हणून सांगून घेवन तन्नी सांगतादी तन्नी म्हणतात कसने म्हणून सांगणारी हे चरडाक नामकरण करताना कसन नाव दवर्या म्हणून सांगणारी रमंते योगिनो ह्यस्मिन सर्वत्र रमतीति वा तंका प्रथम दावन तन्नी म्हणताती राम म्हणून सांगून नाव दवर्या म्हणून कसलेक राम म्हणून नाव दवरचे ಅನ್ವರ್ಥಕ ದಾವನ್ಗೆ ದವರ್ಕನಮೆ ಮುನ್ ಸಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತನ್ನಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಯೋಗಿನಃ ಅಸ್ಮಿನ್ನ ರಮಂತೆ ಸಮಸ್ತ ಯೋಗಿವರ್ಯನಿ ಪುರ ಹಗೆಲ ಬಿತ್ತರಿ ರಮಂತೆ ಕ್ರೀಡಿಸುತ್ತಾರೆ ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ ತಶೀಜಿ ಸರ್ವತ್ರ ರಮತೀತಿ ವಾ ತ ಚರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಡವಚವನ್ಗೆವನು ಕ್ರೀಡತಿ ರಮಯತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆನಂದದಿತ್ತಕೈತೋ ತಷ್ಟುಕೊನ್ಗೆವನು ಗುಣೇಶ್ಚ ರಮಯನ್ ಭಕ್ತ ತೇನ ರಾಮಂ ವಿದುಪ್ಪರೆ तशी जी प्रत्येक भक्तांग रेची तो चांग जावन आशिल्लो जाल्यार एक गुण ताका गुणामुखांतर जावन घेवन तो रमयती तो क्रीडन संतोष दितगे ताचे तरेची ताका राम म्हूण सांगून घेवन नांव दवर्या म्हूण सांगून म्हणलें गर्भसंकर्षणादस्य संकर्षण इति स्मृतः हक्क अनेक नाव कसने म्हूण सांगणारी योगमाये मुखांतर जावन घेवन ते देवकील गर्भाद कोण घेवन संकर्षण कोण घेवन तंडून घेवन हाण घेवन हंगा रोहिणील गर्भावित्तरी प्रवेश केलेले तशें करून हक्क अनेक नामाची संकर्षण म्हूण सांगून घेवन नाव दवर्या म्हूण सांगून म्हणलें सर्वावशेषाद्यम शेषम बलाधिक्यात बलम विदुः हक्क अनेक कसने म्हूण सांगणारी शेषदेव म्हूण म्हणटात तशें करून घेवन कितलेची प्रलय इत्यादी पर आसल्यार समेत केदनाके परमात्मा सेव करतलोची तो शेषदेव म्हणटना परमात्माला हंतूळ जावन घेवन केदनाके ಒಟ್ಟು जावन घेवन आसता तशें करून हक्का शेष म्हूण सांगून घेवन ताका म्हणटादी शेष म्हूण सांगणारी वर्लले म्हूण सांगून हे करतस पळया म्हणटना प्रलयांत समेत ते देवल ಒಟ್ಟೂचे आसतले कोण म्हूण सांगणारी तो शेषदेव म्हूण सांगून घेवन तशीची बलाधिक्यात बलम विदुः हक्क राम म्हूण म्हणटना तो दाशरथी रामस्य पुरो जर हक्क बलराम म्हूण सांगून म्हणटादी कसलेका म्हूण सांगणारी बलाधिक्यात हागेले आशिल्ले तसले बल
चेडसून घेऊन घेऊन तका बलराम म्हणून सांगून घेऊन नाव दवर्या म्हणून सांगून घेऊन बलराम म्हणून सांगून प्रथम गर्गाचार्यांनी नाव दवरले. तशीची सद्य प्राणी पवित्राणी जगता मंगलानि च म्हणून सांगून घेऊन सर्व प्राणी वर्गांक कशे पुरो जगत्या कशे पुरो मंगल करतल कोण म्हणून सांगणारी हे चरडू कोण म्हणून सांगणारी तोची कृष्ण म्हणून सांगून ताका कृष्ण म्हणून सांगून घेऊन नाम खंची कधीर दवरचे म्हणून सांगणारी ककार कमलाकांत ककार म्हणून सांगणारी कमलाकांत म्हणून सांगून ताका म्हणतात. तशीची रकारो राम इत्यपि रकार मुखांतर जावन घेऊन ताका राम म्हणून सांगून घेऊन म्हणतात. तशीची शकार षड्गुणपती सर्व गुणाकाची पती दावन असेल कोण म्हणून सांगणारी तो श्रीकृष्ण परमात्म. श्वेतद्वीप निवास कृत नकारो नारसिंहोयम नकार म्हणून सांगणारी नकाराक नकार म्हणून म्हणतात. तशी नारसिंह रूपेरी असेल दसल हो. तशी अकारो यक्षरोग्निभुक अकार म्हणून सांगणारी अग्नी आणि परतो स्वीकार करतलो अग्निरूपी नारायण दावन असेल दसल तो. तशीची अग्नि रक्षण करतल तो. तष्टकून घेऊन परिपूर्णतमे साक्षात तेन कृष्ण प्रकीर्तित असल ते परिपूर्ण दावन असेल दसले एक अवतार करून घेऊन हक्का कृष्ण म्हणून सांगून घेऊन नाव दवरचे म्हणून सांगून ह्या एक अवतार ಅಂತ गेले वर्ण समेत कृष्ण दावन घेऊन अस. तष्टकून घेऊन द्वापरांते कलेरादो बलोयम कृष्णतां गतः तस्मात् कृष्ण इति ख्यातः नाम्नायम नंदनंदनः. तष्टकून घेऊन हे द्वापराचे अंत्याचे कलियुगाचे आदिभाग अंतू हो परमात्म कृष्णवर्णार असेल देखून घेऊन हक्का कृष्ण म्हणून सांगून घेऊन अपेताची म्हणून सांगून घेऊन तसल ते एक विशेष दावन घेऊन ते कृष्ण आणि बलराम म्हणून सांगून घेऊन गर्गाचार्यांनी नामकरण केले म्हणून सांगून घेऊन म्हणतात. तसे असताना त्या कृष्णाक अनेक नाम म्हणून म्हणतात. त्या नाव कसने म्हणून सांगणारी वासुदेव म्हणून म्हणतात. म्हणताना वसुदेवस्य अपत्यं पुमान वासुदेव म्हणून म्हणतात. म्हणताना वसुदेवाला पोत दकून घेऊन तक्क वासुदेव म्हणून सांगचे ते कितनाके विशेष दावन घेऊन ते आमकां जगत जाहीर दावन आशिल्लें. तशीच अनेकता करतो कसने म्हणून सांगून तांणी म्हणटात वसवश्च इंद्रियाणी वसू म्हणून सांगणारी ताका अनेक नाव कसने म्हणून सांगणारी इंद्रिय म्हणून सांगून घेऊन अर्थस्के तद्देव चित्तमेव ही त्या इंद्रियाक देव कोण म्हणून सांगणारी ते कृष्ण परमात्म चित्त म्हणून सांगून घेऊन म्हणतात. चित्त म्हणा आमगेलं मन म्हणून सांगून तस्मिन् यश्चेष्टते सोपी वासुदेव इति स्मृतः आमगेले मनांत असून घेऊन आमगेलं मनांतू रब्बून घेऊन कसन इंद्रिय इत्यादी परा चेष्टनी परा करत पडया तसे करून तक्का वासुदेव म्हणून सांगून घेऊन तक्क नाव म्हणतदी म्हणून सांगून ते वासुदेव म्हणून सांगितलं शब्दाक अनेक नाव एक अर्थदल ರೀತಿ हक्का सांगतदी. तशी त्यांनी गर्गाचार्य सांगतदी कृष्णाले अवतार लीलाक अनुगुण दावन घेऊन अनंतानी नामानी अनंत नामानी पुरा मुखारसून ते कृष्णाक सांगचनी पुरा आसगे. तसल ते एक कृष्णाले नाम म्हणून सांगितलं तसले अत्यंत सुंदर दावन असेल तसले नाम तो खंची गतीरी भूंतू येऊन घेऊन पावलो थैश असताना हानी निमगे ताचके खंची गतीर आयलो म्हणून सांगून घेऊन निमगेले तेन्ना कंसादीनां मदार्थाय भक्तानां रक्षणाय च कंसांकनी पुरा वध करचेಗೋಸ್ಕರ कंस आदि म्हणलांतू प्रत्येक लोक कंटक दावन सिलसले दैत्यांक वध करचेಗೋಸ್ಕರ तशीची भक्तानां रक्षणाय भक्तांक रक्षण दिवचेಗೋಸ್ಕರ तो आईल तसलो. अहो भाग्यंतु ते नंद साक्षात श्री पुरुषोत्तम त्यांनी म्हणताच काही तुका अत्यंत होड सौभाग्य नंदगोपाक म्हणताजी साक्षात श्री पुरुषोत्तमोची तुमगेल घरकडे तुमगेल पूत दावन घेऊन येऊन पावील असताना म्हणून सांगून घेऊन ते नंदगोपाक दरीची त्यांनी सांगताच काही अशी दावन घेऊन ते एक कृष्णाले एक नामकरणದ ರೀತಿ गर्गाचार्यन ಕೊರ್ತಸಲೆ एक सन्निवेशದ ರೀತಿ ಅಂತೂ गर्ग संहिते भितरी विशेष दावन घेऊन संगिलस अशी आणि मुखारसून अंतू कृष्णाले लील सांगताची कृष्णाले एकेकाची लूटी सांगता वत्ता ताणे ಕೊರ್ಚಿದ असले कशी म्हणून सांगणारी एक दिवसाक उपनंद म्हणून सांगून असताची ತಂಗೆಲೆ पत्नी कोण म्हणून सांगणारी प्रभावती म्हणून सांगून घेऊन ती येऊन घेऊन यशोदेलेगे सांगतगे येऊन घेऊन तुमगेले कृष्ण भारी एक सुंदर वय तशी ताक पडत असताना आमगेले प्रत्येक विसरून वत वय जरी तो कसंदल्ला म्हणून सांगणारी चोरचे शिकला तो घरकड येऊन घेऊन चोरपण करतस कसन चोरता म्हणून सांगून यशोद निमगेत काही घरकड येऊन घेऊन धय तशीची थंय असेल तसले लोणी कसने आम्ही ते दवरलर समेत हो चोरन घेऊन वत्ता म्हणून सांगून घेऊन अशें असताना हांका हिक्क आश्चर्य की ही म्हणत काही आमगेल घरकडे कितलीकीच गाय आस कोटिशः गाय आसके कितलीकीच गाय आमगेल घरकडे आस आमगेल घरकडे दुद्दाक केदना काही एक उणेपण म्हणून सांगून केदना काही ना
म्हणताना गरकड दावकदलसले प्रत्येक तक ते मिळता तक घ्या म्हणून सांगून दिल्लर समेत तो गरकड कंचे स्वीकार करना तू केदनाके पट्टी उल्लो नका म्हणून सांगून घेऊन तिगेले प्रभावतीला म्हणलिके ती म्हणत गे मक्क केदनाके आमगेले घर विंगड नाही तुमगेले घर विंगड नाही एकच जलर समेत आमगेले घरकड येऊन घेऊन ताण काढताना तक बिष्टोच्या समेत मक्क मन येना तसे करून घेऊन तू एक तक्क सने एक बिष्टोन घेऊन तक्का सम्म वाटते रेव तशी करी म्हणून सांगून घेऊन निमगून घेतले गे अशें आसतना ती म्हणत की तिगेले मना समाधान एक हो कसने काय नव्हे ती कसने म्हणतच वय नव्हे आसो हांव ते तीन म्हणत जाल्यार जायत म्हणून सांगून घेवन ते घरा येयले नंतर ते चेरडाक हांव समाची बुद्धी शिकयता तक्क सनेची तक्क कळणी म्हणून जाल्यार मारून जाल्यार हांव सांगता म्हणून सांगून घेवन तिक्का सांगून घेवन पेटयलके अशें आसतना एक दिवसाक ते गोपाल बालकांकनी पुरा प्रत्येक जनांक उट्ट धांवन घेवन ते घरकಡೆ तांगेले घरकಡೆ आपोवन व्हेल्लाके प्रभावतील घरकಡೆ तसल ते प्रभावती घरकಡೆ आपोवन घेवन तो कसन करता म्हणून सांगल्यारी प्रत्येक जनांकनी चेरडुवांकनी निमगेलके तुमकां दावकवे दूध दावकवे धंय दावकवे लोणी दावकवे कसन दावकवे हांव तुमकां घेवन दिता म्हणून सांगून जायते म्हणलिके तांणी तशें आसतना हो कसन करता म्हणून सांगल्यारी हांव कृष्ण येता म्हणून सांगून घेवन केन्नाय कितले वयर दवरता ती ताजे भाशेन मस्त वयर दवरलाके तसतान चेरडुवाले म्हणलिके आमी ते ಒಟ್ಟೂ धांवन घेवन ते एक तुमगेले सहकार मेळ्ळे म्हणून जाल्यार ते हांव होगूर ತಂತ तसेल तसले काडूकय दत्ता म्हाकाय मेळता तुमकाय मेळता म्हणून सांगून तशें आसतना दोग जणांक ಒಟ್ಟು केल्ले दोग जन वयर चडलेके मेळतके म्हणून सांगून मेळ्ळी अनेकलेक नित्करिसिलके ताजे वयरी तगेले फट्टे वयर चडलो मेळतके म्हणून मेळ्ळी अनेकलेक तगेले त्या फट्टे वयर चडलेके ताजे तगेले वयर चडल्यार समेत हक्क मेळ्ळी कृष्णाक कोप आयलो हें आनी हांवें कसने हे संदर्भाचेर विंगड कसनेची विंगड उपाय ना म्हणून सांगून घेवन हन्नी वयर दवरतावे वयर दवरता म्हणून दरी हांव कसन उपाय करता म्हणून सांगल्यारी ते चेरडुवाले म्हणले की ते दूर ते एक बड्ड दवरला पळया बड्ड हाडाती तुम पूर जनाक हांव आतां पंटिता म्हणून सांगून तो पूर जनां ते बड्ड हाडतके हाण घेवन ते प्रथम धांवन घेवन ते मडकेक मारून सोडतके ಮತ್ತೆ ते मडके असेल तसं प्रत्येक चूर चूर धांवन घेवन पोण घेवन प्रत्येक कडेन हरडून घेवन गेलाके ಹಂಗೆ ಶಬ್ದದಲ್ಲ म्हणून सांगून घेवन प्रभावती येवन घेवन पावेल तेन्ना हंग कसंदಲ್ಲ म्हणून सांगल्यारी कृष्णारೊಟ್ಟು बलराम आशिल्लो गोपाल बालक सिरीची प्रत्येक जणी प्रभावित नेल पडून घेवन आज आमकां पेट्ट पडटा म्हणून सांगून घेवन धांवन घेवन चमकरेचके कृष्ण मात्र थंय आसके तिगेले हत्ताक सिरकून घेवन पडलो अशें आसतना थंय ताणें काणी म्हणून सांगचें काही ना ताका हत्तान तूं बड्ड समेत आस अशें आसतना हांव कसन करचें म्हणून सांगून घेवन उपाय करताची तिणें हत्तारट्ट धोरण घेतला ती म्हणतच की आता यशोदेले वच्चा हांव सांगल्यार ती आयकना नव्हे आ तुकाच घेवन घेवन हांव वत्ता हे साक्ष समेत घेवन चमकला मात्र तांणी नमगूत नव्हे जायत वचा म्हणून सांगून घेवन ते चरडाला हात धरून घेवन कृष्णाला हात धरून घेवन भायर सोन घेवन चमकलके भायर सोन घेवन वतना कृष्ण एक मना भितर लेखतगे आत्ता घरा चमकला म्हणून जाल्यार घरान तूं हिगणे मिगेले विशयान कने दूर सांगले म्हणून जाल्यार हांव साज म्हाका खंडीत धांवन घेवन मारताचीच तशें करून घेवन हांव एक उपाय करता म्हणून सांगून ते प्रभावतील चरडल रूप कृष्णान धारण करून घेतले की साक्षात परमात्मूत तशें आसतना ते चरडल रूप तेगेले तिगेले चरडले रूप धारण करून घेतला हीण कसन केला म्हणून सांगणारी वच्चे अवसरान तूं कृष्णा प्रथम पळयला मागीर हत्तांत कोणस पळयनी ते वचून घेवन घरा चमकली घरा वचून घेवन बागेल मारले बागेल मारून घेवन यशोद भायर आयले भायर येवन घेवन यशोदेले म्हणले की तूं वत्त 5 दिवसाक हांव सांगिल्लें जाल्यार पट्टी म्हणून सांगचें कळना 5 दिवसाक हांव रेड हँड धांवन घेवन धरला तुगेले चल्लेक तशें करून घेवन 5 दिवसाक तूं हें चरडाक कसन म्हणून शिक्षा दिवकाची म्हणून यशोदा जायत म्हणून सांगून कृष्ण बिश्टोया म्हणून सांगून दोळ गुरकून पडचे तोग्ग पडयता ते तिगेले चेरडू हत्तांत तशें आसतना तिक्क आश्चर्य जाल्ले की आश्चर्य धांवन घेवन ती म्हणले की केन्नाकय पट्टी सांगचेक एक मीत दावका इतले दिवस तूं पट्टी सांगिल्लें जाल्यार 700 पुरो म्हूण हांव लेखिल्लें जाल्यार आज कसंदल्ला म्हणून सांगल्यार तूं मिगेल्याक एद्राकच पट्टी म्हणतस तूं हत्ता धरलेलो कोणाच चरडाक तुगेले चरडाक घेवन घेवन हे चरडान तें हे बरं मारन घाल्ला म्हणून सांगून घेवन पट्टी म्हणतवे चोरी करचे आयला म्हणून पट्टी म्हणतवे म्हणून सांगून घेवन त्या वेळार निमगेलके हिक्क आश्चर्य जालें हांव धरलें ते कृष्णाक हंग येवन पळयत आसतना हें हक्क पळयतस मिगेले चरडा पळयतस म्हूण सांगून घेवन पळयत आसतना प्रत्येक गोपिका स्त्री पुरा हीण करचे एक गलाटे वेळार ಒಟ್ಟು दल्लीचकी ಒಟ್ಟು धांवन घेवन यशोदेल ಒಟ್ಟು मेण घेवन तिका म्हणताच की तुका तितले पडोवचें जायना पळय ना अशी तूं खंयचे खातीर तूं अशी घेवन आयिल्ली तूं असल पुरा केन्ना की करूं नज्ज कोणावेर द्वेश दवरून घेवचें नज्ज असल पुरा कोर नाका म्हूण सांगून घेवन तिक्क पेटोवन घेवन ती ते चरडा धरून घेवन भायर वत्ता आसतना
ಪುನಃ ಕೃಷ್ಣಲೇ ರೂಪ ಧಾರಣಕೋನ್ ಗಿತ್ಲಿಗೆ ಅಷ್ಟಸ್ತನ ಕೃಷ್ಣನ ರೂಪ ಧಾರಣಕೋನ್ ಗಿತ್ಲಿ ತೆದ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜನಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕೈ ತಶ್ಯ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸುನ್ಗನು ಹಿಕ್ಕ ಅನಿಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವತಿಗ ಆಶ್ಚರ್ಯದವನಿಗೆವನು ತೇ ಕೃಷ್ಣ ಲಗ್ಗಿ ಮಳ್ಳಿಕೆ ತು 5 ದಿವಸ ಮಕ್ಕ ಮೋಸ ಕೆಲ್ನವೇ ಮಣ ಸಂಗುನ್ಗೆವನು ತಶಿ ತವ ಮಣತಕೈ ಅತು ಪುನಃ ಅತ್ತು ಮಿಗಲ್ 10 ಪುನಃ ತು ಗೆವನ್ಗೆವನು ವಚ್ಚುನಕ ಪುನರಮಾಂ ಯದಿ ಗೃಹಾಸಿ ಕದಾಚಿತ್ತಂ ಹಿ ಗೋಪಿಕೆ ತೇ ಭರ್ತೃರೂಪಸ್ತು ತದಾ ಭವಿಷ್ಯಾಮಿನ ಸಂಶಯ ತಮಣತಿಗೆ ಅನಿಮುಖಾರ ಸುಂದವನಿಗೆವನು 10 ಕೈದವತು ಗೆವನ್ ಚಮಕರ ಮುಣ್ದೇರಿ ತವಡೆ ತುಗಲ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ ರೂಪಗೆತಿಲೆ ಅನಿ ಹಾಂ ಒತ್ತಸ್ತನ ತುಗಲ್ ಬಮ್ನಲ್ ರೂಪದವನಿಗೆವನು ಒತ್ತಾಮ ತಷ್ಟಗೊಂಗೆವನು ತಸಲ್ತೆ ಏಕ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ತು ಹಾತಗಲು ಓಚುನಕ ಮುಣಸಂಗೊಂಗೆವನು ತೇ ಪ್ರಭಾವ ದಿಗ್ದರಿ ಸಂಗ್ಲೆ ಮಣ್ತನ ತೇ ಪರಮಾತ್ಮಲೆ ಬಾಲಲೀಲ ಕಂಚಿ ರೀತಿ ರಸ ಮುಣಸಂಗೊಂಗೆವನು ಕಿತ್ಲೇಕ ಚಂದದವನಿಗೆವನು ನಿರೂಪಣ ಏಕ ಗ್ರಂಥ ಬಿತ್ತರಿ ವಿಶೇಷದವನಿಗೆವನು ಕರ್ತಾದಿ ಅಶಿ ತೇ ಏಕ ಪರಮಾತ್ಮಲೆ ಬಾಲಲೀಲ ಇತ್ಯಾದಿ ಪರ ಅಮ್ಮಿ ಐಕತ ಸಜಿ ಐಕುನ್ಗೆವನು ಹಂತು ಯೌತ್ ಸಲೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರ ಮುಣ ಸಂಗ್ಲರಿ ಏಕ ರಾಧಾ ಮುಣ ಸಂಗುನ್ಗೆವನು ಅಂತೂ ಅಮ್ಮಿ ಭಾಗವತ ಅವಲೋಕನ ಕೆರೆ ಮುಣದರಿ ಹೇ ರಾಧೇಲೆ ಏಕ ಉಲ್ಲೇಖದರಿ ಚೇಡ್ದವನ್ ಜ್ಞಾನ ತಂತು ತಶೀಚಿ ಅಮ್ಮಿ ಕೆದ್ನಾಕೆ ಪರಮಾತ್ಮಕ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಮುಣ ಸಂಗುನ್ಗೆವನು ಮಣ್ತಾತಿ ತೇ ರಾಧಾ ಮುಣ ಸಂಗಿಲ್ ತೆದ್ನ ತೇ ರಾಧೇಲೆ ವಿಚಾರನ ಹಂತು ವಿಶೇಷದವನ್ಗೆವನು ಸಂಗ್ತಾತಿ ಕಸನೆ ಮುಣ ಸಂಗ್ಲರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತ ರಾಧಾ ಯಾ ಜಾತ ಕೀರ್ತಿ ಮಂದಿರೇ ತಸ್ಯಾ ಪತಿರಯಂ ಅಯಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತೇನಾ ರಾಧಾಪತಿ ಸ್ಮೃತಃ ತೇ ಪರಮಾತ್ಮಕ ರಾಧಾಪತಿ ಮುಣಸಂಗುನ್ಗೆ ನಾವು ಕಂಚಿಕತಿರ ಇಲ್ಲ ಮುಣಸಂಗರಿ ಕೀರ್ತಿ ಮಂದಿರ ಅಂತೂ ತೈ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವದಲ್ಲಿ ಕೋಣ ಮುಣಸಂಗರಿ ತಿ ರಾಧಿಕಾ ಮುಣ ತಿಕ್ಕ ರಾಧಾ ಮುಣಸಂಗುಂಗೆ ನಪೇದತಿ ತಸಲ್ ತೀ ಏಕ ತೇ ಹಂಗ ಇಲ್ಲಿ ತೆದ್ನ ತೀ ಕೊಣಲಿ ಮುಣಸಂಗರಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ರೀಚ್ಗೆ ಕೆದ್ನಾಕೆ ಮುಣ್ತನ್ ತಸಲ್ ತೇ ಏಕ ರಾಧಾ ತಿ ರಾಧಾಪತಿ ಮುಣಸಂಗುನ್ಗೆವನು ಕೃಷ್ಣಾಗ್ದ ರೀಚಿ ಮುಣ್ತದಿ ಮುಣಸಂಗುನು ತಶಿ ಏಕ ವೇಳಾಕ ಯಮುನಾ ತಟ ಆಸಿಲ್ ದಸಲೆ ಏಕ ವೃಷಭಾನುಲೆ ಏಕ ನಗರಾಕ ತೇ ಬೆಳರಿ ಗರ್ಗಾಚಾರ್ಯ ವಚುನ್ಗೆವನು ಪೌತಾಜ್ಗೆ ತೇ ವೃಷಭಾನು ಮುಣಸಂಗುನು ಮಣ್ತಾದಿ ವೃಷಭಾನು ಅನಿ ಕೀರ್ತಿ ಮುಣಸಂಗುನ್ಗೆವನು ತಂಗೆಲೆ ಗರ್ಭ ಬಿತ್ತೇರಿ ತೇ ರಾಧೇಲೆ ಏಕ ಜನ್ಮದಲ್ಲಲೆ ಮುಣಸಂಗುನು ಮಣ್ತಾದಿ ತಂಗೆಲೆ ಪೂರ್ವವೃತ್ತ ಅಂತ ಕಸನೆ ಮುಣಸಂಗುನು ಮಣ್ತಾ ಬೆಳೆಯ ನಗಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮುಣೆ ಕ್ಲಸಿಲೋ ತಂಗೆಲು ಪೂತೂಚಿ ಸುಚಂದ್ರ ಮುಣಸಂಗುನ್ಗೆವನು ತೇ ಸುಚಂದ್ರಾಕ ವಿಶೇಷದವನಿಗೆವನು ತಂಕ ವಿವಾಹದವನಿಗೆ ದಿಲ್ಲಲ್ ಕೋಣ ಮುಣಸಂಗರಿ ಪಿತೃದೇವತೆ ದಿಲ್ಲಲ್ಕೆ ತೇ ಪಿತೃದೇವತೆಂಗೆಲೆ ತ್ಯಾಗ್ಜನ್ ಮಾನಸ ಕನ್ಯ ಸಿಲಿಜ್ಕೆ ಕೋಣ ಮುಣಸಂಗರಿ ಕಲಾವತಿ ರತ್ನಮಾಲಾ ಅನಿ ಮೇನಕಾ ಮುಣಸಂಗುನ್ಗೆವನು ತಶಿ ಸುಚಂದ್ರಾಕ ಕಲಾವತಿಗೆ ದಿವನ್ಗೆವನು ವಿವಾಹ ಕೆಲ್ಲಕೆ ರತ್ನಮಾಲೇಕ ವಿದೇಹ ರಾಜ ಒಟ್ಟು ಎಂಗೆವನು ವಿವಾಹ ಕೆಲ್ಲೆ ಮೇನಕೇಕ ಹಿಮಾಲಯ ಒಟ್ಟು ದಿವನ್ಗೆವನು ವಿವಾಹ ಕೆಲ್ಲಕೆ ಅಶಿ ಸುಚಂದ್ರ ಅನಿ ಕಲಾವತಿ ಗೋಮತಿ ತಟ ಅಂತ ಸಿಲ್ದಸಲೆ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ ಅವಚುನ್ಗೆವನು ದೇವ ಏಕ ಮಾನಾಮ ಪ್ರಕಾರ 12 ವರ್ಷ ಪರ್ಯಂತ ತಪಸ್ಸು ಕರ್ತಾಜ್ಗೆ ತಪಸ್ಸು ಕೋನ್ಗೆವನು ತ್ಯಾವಳಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ ಯವನ್ಗೆವನು ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಗಿತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ ತುಮ್ಕ ಕಸಂದಾವ್ಕ ಅವರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅತಿ ಮುಣು ತೆದ್ನ ತನ್ನಿ ಸಂಗಿಲೆ ಕಸನೆ ಮುಣಸಂಗರಿ ಸುಚಂದ್ರ ಸಂಗ್ತ ಮಕ್ ವಿಂಗಡ ಕಸನೇನಕ್ಕ ಮಕ್ಕ ಮೋಕ್ಷ ಅನುಗ್ರಹ ಕರಿ ಮುಣಸಂಗುನು ಅಷ್ಟನ ಇತ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಕೋನ್ಗೆವನು ಮೋಕ್ಷ ನಿಮ್ಗುಚ್ಚುವೆ ಮುಣಸಂಗುನು ಬಾಯಿಲೇಕ ಬೇಜಾರದತ್ತಿಗೆ ತೀ ಮಣತಕೈ ಹಾಂ ಹ್ಯಾ ವಿಚಾರನ ಸಮ್ಮತಿನ ಕಸಲೇಕ ಮುಣಸಂಗರಿ ಕೆದ್ನಾಕೈ ಭರ್ತೃ ಮುಣಸಂಗಿಲ್ದ ಸಲೆ ಬಾಯಿಲೇಕ ಶೋಭಿದಾವನ್ಗೆವನು ಅಷ್ಟ ಸಲೆ ತಶಸ್ತನ ಮಿಗೆಲ್ ಬಾಮಣಾಕ ಕೈದವ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಣದಾರಿ ಹಾಂ ಏಕಾಂಗಿದತ್ತ ತಶಸ್ತನ ಏಕಾಂಗಿದವನ್ಗೆ ಒಂದು ರಪ್ಚೇಕ ಮಕ್ಕ ಇಚ್ಛಿನ ತಷ್ಟಗೊಂದ್ಗೆವನು ಹಾ ಮಕ್ಕ ಬಮ್ನ ಒಟ್ಟೂಚಿ ಅಶಿದಶಿದವ್ಕ ತಷ್ಟಗೊಂದ್ಗೆವನು ಮಕ್ಕ ತ್ಯಾವರ್ ನಿಮ್ಗೊತ್ತ ಅಂತೂ ಮಕ್ಕ ಕಂಚೇ ರೀತಿರಿ ಮಕ್ಕ ಸಮ್ಮತಿ ನಾ ಮುಣಸಂಗುನ್ಗೆವನು ಮಳಲ್ ತೆದ್ನ ತ್ಯಾವಡಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ ಸಂತಗೆ ತುಮಿ ಕಸನೇಚಿ ಬೇಜಾರ ಕೊರ್ಚಿನಕ್ಕ ಸ್ವರ್ಗಾಕ ತುಮಿ ದಾಗ್ಜನ್ ಒಟ್ಟೂದವನ್ಗೆ ವಚ್ಚಿದಶಿದವೋ ತನ್ನ ನಿಮ್ಗಿಲ್ದ ಸಲ ಬರ ತಕ್ಕದವನ್ಗೆವನು ಸ್ವರ್ಗಾಕ ಒಟ್ಟೂದವನ್ಗೆವನು ತುಮಿ ಬಸ್ಸಾಚಿ ಮುಣಸಂಗುನು ತೈ ವಾಸ್ತವ್ಯಕೋರ್ಗೆವನು ಸ್ವರ್ಗಾಚೆ ಸೂಕಗೆವನ್ಗೆವನು ಪುನಃ ತುಮ್ಮಿ ಭೂಯಿಂತು ಅವತಾರ ಮಳರಿ ಜನ್ಮ ಘೇಯಾತಿ ಮುಣಸಂಗುನ್ಗೆವನು ಮಣತ ತಶಿ ಭೂಮಿಯಂತು ಯವನ್ಗೆವನು ಜನ್ಮ ಕರ್ತನ ತೀ ಕಾನ್ಯಕುಬ್ಜ ಅಂತೂ ಭಲಂದರ ಮುಣಸಂಗನಕ್ಲು ರಾಯಸಿಲೋ ತಂಗೆಲೆ ರಾಯಲೆ ಯಜ್ಞಕುಂಡ ಮುಖಾಂತರದವನ್ಗೆವನು ತಿಗಲೆ ಜನ್ಮದತ್ತ ತಸಲ್ತೆ ಏಕ ಜನ್ಮದಲ್ಲದ ಸಲೆ ಹೀಗೆಲೆ ವೃಷಭಾನು ಅನಿ ತಂಗೆಲೆ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಲ ಮುಖಾಂತರದವನ್ಗೆವನು ಐಲ್ದ ಸರೀಚಿ ತಿ ರಾಧಾ ಮುಣಸಂಗುನ್ಗೆವನು ತಸಲ್ತೆ ರಾಧೇಲ ಮುಖಾಂತರದವನ್ಗೆವನು ಔಸು ಅನಿ ಬಾಪ್ಸುದ ರೀಚಿ ಉತ್ತಮ ಗತಿ ಮೆಳ್ಚಕ ಕಾರಣದತ್ತ ತಿ ರಾಧಾಚಿ ತೇ ಕೃಷ್ಣಲೆ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ದಾವನ್ಗೆವನಸ್ತ ತಂಗೆಲ್ತೆ ಏಕ ವಿವಾಹಚಿ ವಿಚಾರಶ್ಯ ಪುರೋ
कोण तंक विवाह करता म्हूण सांगून घेवन हंतू विशेष जावन घेवन विस्तार जावन घेवन मळ्ळलस. तशी गर्गाचार्य तंगेले आस्थान वचून घेवन पाविलसाची मळ्ळलेक 5 दिवसाचे एक कथा भाग हांगा मीच हांगा विराम घेवया. तशी फाल्ले दिवसाक हंत आयिल्ले तसले अनेक ते बाललीला इत्यादी उपरा ते विचारान चिंतन करुया. तशी केन्नाके कृष्ण एक कथा भाग म्हूण सांगिल्ले तसले कृष्णाले लीले म्हूण सांगिल्ले तसले अमृत पान केन्नाय आमी करची तशी दावो म्हूण सांगून देवाले सन्निधानांत प्रार्थना करताची हे 2 उत्तर हरिगुरू चरणा भितरी अर्पण करता. श्री कृष्णार्पणमस्तु. यस्सर्वगुण संपूर्णः सर्वदोषविवर्जितः प्रीयतां प्रीत एवालं विष्णुर्मे परमसुहृत् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृतस्वभावः करोमि यद्यस्य सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत्. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. हरये नमः. वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने अगहरा करुणाकर जगदीशने जगदन्तरङ्ग जया जगन्नाथने जगन्नाथने अगहरा करुणाकर जगदीशने जगदन्तरङ्ग जया जगन्नाथने जगन्नाथने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्व ऋत्कमलवास विमलेशने विमलेशने परमपुरुष पदुमाक्षरे परात्परा परम पवन परमात्मने परात्परा परम पवन परमात्मने परब्रह्म परम पुरुष पदुमाक्षरे परात्परा परम पवन परमात्मने परात्परा परम पावन परमात्मने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने आदिमूल अजपिता गरुड ध्वजने उदधिशयन श्रीमाधव कमलेशने कमलेशने आदिमूल अजपिता अजपिता गरुड ध्वजने उदधिशयन श्रीमाधव कमलेशने उदधिशयन श्रीमाधव कमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने श्रीश श्रीनिवास वेंकटेशने वेद ब्रह्म श्रीहरि वेदगम्यने वेदगम्यने श्रीश श्रीनिवास वेंकटेशने
ವೇದ ಬ್ರಹ್ಮ ಶ್ರೀಹರಿ ವೇದಗಮ್ಯನೇ ವೇದಗಮ್ಯನೇ ವೇದವ್ಯಾಸ ಬದರಿ ವಾಸ ವರದೇಶನೇ ಮಧ್ವ ಹೃತ್ಕಮಲ ವಾಸ ವಿಮಲೇಶನೇ ವಿಮಲೇಶನೇ ವೇದವ್ಯಾಸ ಬದರಿ ವಾಸ ವರದೇಶನೇ ಮಧ್ವ ಹೃತ್ಕಮಲ ವಾಸ ವಿಮಲೇಶನೇ ವಿಮಲೇಶನೇ ವೇದವ್ಯಾಸ ಬದರಿ ವಾಸ ವೇದವ್ಯಾಸ ವೇದವ್ಯಾಸ ಬದರಿ ವಾಸ ವೇದವ್ಯಾಸ ವೇದವ್ಯಾಸ ಬದರಿ ವಾಸ ವರದೇಶನೇ ಮಧ್ವ ಹೃತ್ಕಮಲ ವಾಸ
ಜಯ ಜಯ ಜಯವೆಂದು ಹೂವನ್ನು ತಂದು ಹರಿ 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 ಎಂದು ಸುರರೆಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಸಲು ಹರಿ 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 ಎಂದು ಸುರರೆಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ಜಯ ಜಯವೆಂದು ಹೂವನ್ನು ತಂದು ಹರಿ 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 ಎಂದು ಸುರರೆಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ಜಯ ಜಯವೆಂದು ಹೂವನ್ನು ತಂದು ಹರಿ 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 ಎಂದು ಸುರರೆಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಸಲು ಭಯ ನಿವಾರಣ ಭಯ ನಿವಾರಣ ಭಯ ನಿವಾರಣ ಭಾಗ್ಯ ಪುರುಷನೇ ಭಯ ನಿವಾರಣ ಭಾಗ್ಯ ಪುರುಷನೇ ಪರಮ ಪುರುಷ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೆ ಸಿಂಹರೂಪನಾದ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಶ್ರೀನಾಮಗಿರೀಶನೆ ಸಿಂಹರೂಪನಾದ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಶ್ರೀನಾಮಗಿರೀಶನೆ ಸಿಂಹರೂಪನಾದ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಒಮ್ಮನದಿಂದ ತನ್ನನು ಭಜಿಪರ ಒಮ್ಮನದಿಂದ ತನ್ನನು ಭಜಿಪರ ಸಮ್ಮತದಿಂದ ಕಾಯ್ದನೆಂಬ ಹರಿ ಸಿಂಹರೂಪನಾದ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಶ್ರೀನಾಮಗಿರೀಶನೆ ಸಿಂಹರೂಪನಾದ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಶ್ರೀನಾಮಗಿರೀಶನೆ ಸಿಂಹರೂಪ ಸಿಂಹರೂಪ ಸಿಂಹರೂಪನಾದ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಹಗಲು ಇರುಳು ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮರೆಯದಂತೆ ಹಗಲು ಇರುಳು ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮರೆಯದಂತೆ ಹಗಲು ಇರುಳು
ಕಳೆವ ಶ್ರೀ ಮಂದರಾದ್ರಿಧರನೇ ಶ್ರೀಹರನೇ ಹರೇ ವೆಂಕಟ ಶೈಲವಲ್ಲಭ ಪಾಲಿಸು ನೀಯನ್ನ. ಆರು ನಿನ್ನ
ವಂದೇ ನಾಮವು ಸಾಲದೆ ಶ್ರೀಹರಿ ಎಂಬ ವಂದೇ ನಾಮವು ಸಾಲದೆ ವಂದೇ ನಾಮವು ಸಾಲದೆ ಶ್ರೀಹರಿ ಎಂಬ ವಂದೇ ನಾಮವು ಸಾಲದೆ ವಂದೇ ನಾಮವು ಸಾಲದೆ ಶ್ರೀಹರಿ ಎಂಬ
कमला